रेतीरेक आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव देव बरो दीस मागतां. हांगासर ह्या पूण शेताक तुमी आयल्यात. तुमचे सर कामां कुशीक दवरून तुमचे राटावळी कुशीक दवरून हांगासर वो इल्लोसो वेळ वो सकाळींचो वेळ जेजू सांगाता कुर्सूंक हांगासर तुमी आयल्यात. अर्गां आनी होगळाप दिवंक, देवाचें उतर आयकूंक, सक्रामेंतान आसल्यार जेजूचें आराधन करूंक आनी तुमच्या तेसांवां खातीर वेलंकनी सायबिणी लागीं मागोवंक हांगासर तुमी आयल्यात. व्हडा बावडतान तुमी आयल्यात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, बावडतान जेजू लागीं आयिल्ल्यांक ताणें केद्दाळाय खाली हातांनी पाटीं धाडूंक ना. वच तुज्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सक्कळ दिलें. तस बावडतान हांगासर तुमी आयल्यात. तुमच्या तेसांवांचेर, तुमच्या मागण्याचेर, तुमच्या काळजाच्या अतिरेकांचेर आपले आशिर्वाद तो घालतलो. हांगासर तुमी मागिल्लें मेळ्ळें म्हणल्यार संतोशान तुमी फाटी बेतेरात. आमची माई तशेंत, मोरी माई तशेंत आमी मागता तुजे लागीं तुज्या आश्र्याक दावुरलो, तुजी ससाय मागुलो, कोणूच निराशी जावन फाटी वचोंक ना. आमची माय आमकां निराशी करना, खाली हातांनी पाटीं धाडिना. मोगाच्यानो, तुमकांय खाली हातांनी पाटीं धाडिना. तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाच्या सानांचेर, तुमच्या तेसांवांचेर आपली आशिर्वादां तो घालतलो, ती घालतली. रेतीरेक आयल्या तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आसा ती रेतीर चलोन व्हरोंक आमचे मोगाचे पाद्रा मानादीक बाप पियूश डिसोजा शिवमोगातावन आयल्यात. हर एक पावटी हांगासर येवन, हर एका म्हयन्यांत हांगासर येवन ही रेतीर चलोन व्हरतात, आमकां मागोवंक कुमो करतात. तांकांय हांव तुमच्या समेस्तांच्या नांवी स्वागत म्हणटा. हांगासर आमचे भाव आसात, जॉन डिसोजा, हर एका सोनवारा येतात, फेरार येतात, अर्गां स्तुती चलोन व्हरून आमकां मागोवंक कुमो करतात. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर डिवायन वर्डाचे आसा ती रेतीर टॅलिकास्ट करतात, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. मुखाचे न्हू, तुमकां समेस्तांक परतून पुटी स्वागत म्हणून तुमकां हांव बरें मागतां. देव बरें करूं. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argan tuka sumian Jesu. Argan tuka sumian Jesu. Hoglap tuka sumian Jesu. Hoglap tuka sumian Jesu. Aradan tuka sumian Jesu. Aradan tuka sumian Jesu. Man tuka sumian Jesu. Man tuka sumian Jesu. Gaurav tuka sumian Jesu. Gaurav tuka sumian Jesu. Stuti tuka sumian Jesu. Stuti tuka sumian Jesu. Argan tuka sumian Jesu. Argan tuka sumian Jesu. ಸಮಸ್ತಮೇ ಉಬೇರವ್ಯ ಅನ್ನೋದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ म्हणल्या गिता मरिफात आमची रेतेर आमी आरंभ करया. समेक आमी अर्गां दिवया. आज पर्यंत आमकां राखलो देव आनी मुखारी तसो देव आमकां राखता, सांबाळटा. आज पर्यंत आमच्या हर एका गरजांक पावलो देव आनी मुखारी आमचो मजतदार आनी गूण करणार जावन आमच्या सांगाता चलोवन दी म्हण मागया. आनी ह्या सांगाता मेळ गीत आमी गावया. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವ ಏಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಏಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವ ಏಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಏಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವಾ ನೀನೇ ನೀಡಿರುವೆ. आमचे बश्यांत एक दिसी जेवण उणें जायनासतना
आमच्या घरांत खाण जेवण उणें जायनातले बरी देवान आमकां राखला. हर एक दीस म्हणले बरी नितळ वारें आमकां ताणें दिलां. अर्गां दिवया आमच्या हर एका पैणांत ताणेंच आमकां राखला. हर एक घडी म्हणले बरी आमी काडिल्ली हर एका मेटांतय भद्र खडपा वयर ताणें घट केला. देवाक अर्गां दिवया. उपकाराक आमी अर्गां दिवन सांगता गावया. ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವಾ ನೀ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಯೇಸುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವು ನೀಡಿ ನನ್ನ ಕಾದಿರುವೆ. ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನೇ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನೇ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ येसु राजा. हर एक दिसांच्या पैण्या वेळार सोम्यान आमकां राखला. जिविताच्या ह्या पैण्या वेळारी सोम्यान आमच्या जिवितांत मस्तपटी भलेके बिगडल्या वेळार, सामसे चडल्या वेळार, खंत बेजाराय आकांतान बुडल्या वेळार, सावलांत जिणी जाल्ल्या वेळार मोगाचे न्हू, ह्या जिविताच्या पैण्यांत आमकां आज पर्यंत सोम्यान आमकां राखला. आमी एका गांवांतून अनेक जाग्याक पैण करता आसतना, आमच्या वाहनांचेर वता आसतना सोम्यान आमकां राखला. हर एक दीस म्हणले बरी म्हाका ताणें कृपा आशिर्वाद फावो केला. मस्त समस्या येयल्ल्या वेळार, मुखार वचूंक जायनातल्या वेळार, जणवाय ताणें त्या वेळार फावो केला मोगाचें न्हू. त्या सर देणयाक आमी अर्गां दिवन सांगत आमी गावया. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ದೇವ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಕಾದಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಕಾದಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನದ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವಾ ನೀ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. हर एक दीस आमी संजे न्हिदून गेल्या वेळार, राती न्हिदता आसतना सकाळी उठता पर्यंत देवान आमकां राखला. सकाळी परत नवो दीस दिवन आमकां उठयला मोगाचें न्हू. देवाक आमी अर्गां दिवया. हर एक दीस म्हणले बरी आमकां नवी नवी सकत दिवन ताणें मुखार चलयला. सर देणयाक अर्गां दिवया, सांगता गावया. क्षण क्षणವು ಅನುದಿನವು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವಾ ಕಾದಿರುವೆ. ಅನುದಿನವು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ.
ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತುಂಬಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಯೇಸುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 Praise the दोड्या में दंकिया कडदुचेर हाता में दवरिया आमकां समय जेजूक ह्या वेळा समर्पण दिवया. ओ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸಿ ಭಜಿಸುವೆ. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸಿ
भजिसुवे. सगळी आमची खंत, सगळी आमची बेजाराई, आमचें दूख आमी आज हाडली तें सावा, आमचें उणेंपण हर एकी आमी समर्पण दिवया. आज आमी हांगासर आयिल्ल्या वेळार साबार आंगोणे आमी घेवन आयला जावं पुरो. खंत बेजारांच्या जिवितांत ह्या कलमडीच्या ह्या पवित्र थळांत आमी थोडोसो वेळ समेची उतरां आयकून मायेची मजत आपणावन तिच्या विणवण्या वरवीं आमच्या कुटुंबांचेर घराण्यांचेर आशिर्वाद मागूंक आयल्या जाल्यार हर एकी ह्या वेळार समर्पण दिया आनी मागया. वो येसुवे ನಿನ್ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ, ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಕಷ್ಟಗಳ ನೋವುಗಳ ಚಿಂತೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೀವನ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವಾಸನ ನೀಡುವೆ. ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ. सर्वस्वमी ताच्या हातांत समर्पण दिवया. ते गयेले हातांत आसा समाधान, ते गयेले हातांत आसा भलायकी. ताच्या गया वरवीं आमकां बरेंपण लाभलें, ताच्या गया वरवीं आमकां गूण जालें. ताची गूण कची सकत आज सोमेच्या ह्या घरांत आमी बसून सोमेचें उतर आमी आयकत आसतना आमच्या जिवितांत वळून दिसूं. आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत ते आशिर्वाद देवून येवन दी. दोनी हात परत आमी वयर उबारया. मगच्यान आज तुमी जें कितें मागणें करूंक म्हण आयल्यात, तुमच्या काळजांत कितें परत तें सावा आशेवन तुमी आयल्यात, आंगोवन तुमी आयल्यात, लालेवन तुमी आयल्यात. जेजूतून हांवें आज आशिर्वाद घेवनूच फाटीं वचचें म्हण तुमी आयल्यात. हेरां पासून मागणें करूंक आयल्यात. सर ती ते सावा ह्या उबारल्या हातांत सोम्या मुखार आमी समर्पण दिवया. एक उडास दवरा. देवाक असाध्य जाल्लें खंयचेंय ना. एवरीथींग इज पॉसिबल, नथींग इज इम्पॉसिबल टू माय गॉड. एवरीथींग इज पॉसिबल. हर एकी साद आसा. तांबडो दर्यो उतरोवंक कितें तितें साद आसा. कश्ट अनवर आयिल्ल्या वेळार, लोकांक ताण लागिल्ल्या वेळार तांकां कडपातोन उदक दिवंक ताका सकत आसा. लोक भुकेल्ल्या वेळार सर्ग उगण तांकां मन्ना दिवंक ताका सकत आसा. असाध्य म्हणल्यार भुरग्यातोन गोलियात म्हणल्यार एका व्यक्तीक नाश करूंक साद आसा. आमच्या जिवितांत साबार असाध्य म्हणल्यार आसा जाल्यार ह्या वेळार ही रितीर आमी आराम करता आसतना हे नोवेनाक आमी आयिल्ल्या वेळार ह्या विशेष वेळांगणी मायेच्या पूर्ण तळार आमी आसाव. माया मा पासून विनंती करता, आमचे हर एक त्या सावा परत आमी उडासा काडया, पयलेंच समर्पण दिवया. समेचें उतर आमी आयकत आसतना भलायकी आमकां देंवून येताली, आशिर्वाद आमकां देंवून येताली. सोमी आमकां हर एकलें की आपडटलो म्हणल्यार बरवस्यान आमी स्तुती करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गा होगळा महिमा आराधन तुका सोम्या, दिनवासा तुका सोम्या, वाकाणे तुका सोम्या, जय जय तुका सोम्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. स्तुती आराधन महिमा तुका सोम्या, वाकाणे तुका सोम्या, जय जय तुका सोम्या. हालेलुया, 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 हालेलुया.
ಸಂಗತ ಮಿಂಗವ್ಯಾನೆ ಗೀತ ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. 자기다 부칸트 반성코 아르와타날코 64. टाळयो पेटून अर्घां दिवन जैत दिवच्या आमच्या देवाक परवशान मागल्या वेळार फाती आनी दोवर मागल्या वेळार हर एक मागणी आयकूनच्या आशिर्वादान भरल्या देवाक आमी अर्घां दिवया. जैत दिवचो आमचो देव ताका जावं अर्घां होगलाप स्तुती आराधना. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಜಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಜಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಜಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಜಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಜಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಜಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಜಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಜಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಜಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಜಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಜಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಜಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ಕೋಟಿ
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ದೇವಕುವರನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ದೇವಕುವರನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಜಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಜಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಜಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಜಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಜಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಜಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ Hallelujah, hallelujah. ಹಲ್ಲೇಲೂಯ 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 जेजून बसयल्या पवित्र आत्म्या आमच्या हर एकल्यांचेरी देवनी हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पवित्र आत्मा, आज आमी आयकुनची सुमेची उतरां समजून घेवं. ती उतरां आमकां भलायकी जावन परिवर्तन जावचें बरी प्रेरण दिवचो आत्मो पवित्र आत्मो. पवित्र आत्म्यांक आमच्या मदें स्वागत करया. पान संको 130 आणि 8 138 138. देण्याच्या दातरा कृपेच्या सागोरा सगींचार स्नारा अज्ञापोत्वेदारा देण्याच्या दातरा कृपेच्या सागोरा सर्गीचार स्नारा अज्ञापोत्वे दारा सन्वायन तुझ्या बरमोणाक मुच्या कुर्पेन भर म्हाका दिवं तुका सेवा सांगता सन्वायन तुझ्या बरमोणाक मुच्या कुर्पेन भर म्हाका दिवं तुका सेवा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा
सर्गीचार सारा आत्म्या पोते धारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीचार सारा आत्म्या पोते धारा भावार्थ गोड कर दुबाव पोईस कर वाईटा वेगळांतले सदांच तू निवळ भावार्थ गुण कर दुबाव पोईस कर वाईटा वेगळांतले सदांच तू निवळ देण्याच्या दातारा सर्गीचार सारा आत्म्या पोते धारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीचार सारा आत्म्या पोते धारा आलेलु आलेलुया आलेलु आलेलुया आलेलु आलेलुया आलेलु आलेलुया Alleluia. Alleluia. समयाचे उत्तर आम्ही ऐकूया. लूक 7 अध्याय 11 वळीतून. हाचे उपरांत जेजू नाईन गांवांच्या एक शहराक गेलो. ताचे शिस आनी व्हडयेक लोकां जमोई ताचे सांगता गेलो. शहराच्या दरवाट्या सरशी पावतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावंक म्हूण भायर व्हरतले. मेल्लो मनीस आवयक एकलोच पूत. ती एक विधव. शहरांतल्या लोकांचो जमो एक व्हड जमो तिचे सांगता आसलो. सोमेन तिका पळयतस ताचें काळीज कणभळायेन भरलें. रडनाका म्हणलो तो तिका. आनी मुखार सरन तुंबाक ताणें हात घालो. खांदेली थंयच उबे रावले. तवळ जेजून म्हळें, तरणाट्या, हांव तुका सांगता, उठ. तवळ मेल्लो मनीस उठून बसलो आनी उलोवंक लागलो. जेजून ताका ताचे आवय अधीन केलें. समेस्त भियेली आनी देवाची स्तुती कर म्हणली. व्हडयेक प्रवादी आमचे मदें उठला. देव आपले परजेक भेट करूंक आयला. जेजू विशयांत ही खबर सगळ्या जुदयांत आनी भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी विस्तारली. देवाचे उतर हे वाखणे तुका क्रिस्त. दयकर बसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. अर्गांत तुका समया, होगलात तुका समया, आराधान तुका समया, मान तुका समया, गौरव तुका समया. प्रेज द लॉर्ड. देव आमचो मजतदार आनी गुण करणार. देव आमचो मजतदार आनी गुण करणार.
मगाच्यान आमच्या जिवितांत इतल्या वर्सांच्या आमच्या जिणये पयणा वेळार आमकां आमचीच म्हणली एक काणी आसा, आमचीच म्हणली एक काणी आसा. हर एकल्यांक तांच्या जिवितांत देवान केल्ली असर्यां एक एक काणी जावन आसा. एक एक सोलवणी एक एक काणी जावन आसा. एक एक आशिर्वादां आनी एक काणी जावन आसा. अशें सांगत आमी थोडोसो वेळ बसून उलोवंक वा नियळोवंक प्रयत्न केल्यार आमी देवा मुखार आयिल्ल्या वेळार कोण, देव आमच्या विशयांत कितें चिंता, देवान आमकां कशें रचलां म्हणलें सवाल आयिल्ल्या वेळार किर्तनांच्या पुस्तकांत किर्तन 139 किर्तन 139 वर्सेस 14 किर्तन 139 वर्सेस 14 सांगता आमी देवा मुखार आयिल्ल्या वेळार आमचीच म्हणली एक काणी आसा. सगळ्यांची काणी आमची काणी न्ही. सगळ्यांच्या जिवितांत घडले आमच्या जिवितांत तशेंच घडना. मोगाच्यान इल्लें विभिन्न जावन घडता. कित्याक अशें घडता म्हणलें सवाल आयिल्ल्या वेळार देवान आमकां कशें रचलां म्हणलें गरजेचें. कोणे कडेन मेळ्ळें गे 139 14वी वोड 139 Psalm 139 verses 14. तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र गे विचित्र रितीन रचलय. तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलय. मगाच्यान आमकां हर एकलें की तुवें आमकां म्हूण थंयसर बरोवं ना. तुवें आमकां म्हूण बरोवं ना. थंयसर कितें बरयलां? तुवें म्हाका म्हाका म्हळ्यार हांगासर आसलीं आमी हर एकलीं दोन संगतेक आमी साक्ष जावन आसा. खंयच्याक एक अद्भुत आनी विचित्र जावन. थोडे फावटी आमी सांगता ती कितें सांगतात म्हणून आमकां समजना कित्याक गे म्हळ्यार ताचें चिंताप दुसरेंत, तुमचें म्हजें चिंताप दुसरेंत. थोड्यांनी उलयतना आमकां समजूंकूच समजना. भास येना म्हणणें उतरां आयकता जाल्यार ताणें कितें सांगता म्हणलें आमकां समजना. सगळ्यांनी कोंकणीन उलयल्यार थोड्यांनी उलयलें थोड्यांक मिस्तेर जावन तो उरता. कित्याक म्हळ्यार हर एकल्यांक की देवान कशें रचलां? विजमीत जावन रचलां. एक विजमीत आमी वी आर मिरेकल्स. अजापां आमी विजमीत आमी देवान आमकां रचता आसतना. तातूंत आमी एकले बरी आनी एकले ना. एकल्याचें चिंताप आनी एकलें चिंतपा बरी ना. त्या देखून कित्याक आमच्या कुटुंबांत लढाई झगडें जावचें कित्याक गे म्हळ्यार आमी सांगलें आनी एकल्याक समजनातल्या वेळार लढाई झगडें जावचें. शेजार समोरा मदें लढाई झगडें जावचें कित्याक? आमच्या रुखाचो एक नाल्ल तांच्या घरा लागीं पडलो म्हणटा आसतना झगडें कितें जावचें? आमी कितें गे बऱ्यान सांगूंक गेल्ल्या वेळार तांणी तें नेगेटीव जावन काणी गेलें. नेगेटीव काणी कोणें सांगलें तांकां? तांचें चिंताप दुसरेंत. कित्याक म्हळ्यार देवान तांकां रचलें तुज्या बरी आनी म्हजे बरी रचना. म्हाकाच वेगळें रचलां आनी तुकाच वेगळे वेगळे जावन रचलां. देखून आमी एक विजमीत, आमी एक मिरेकल, आमी एक विचित्र जावन देवान रचलां. मगाच्यान आमी हर एक संगती समजून घेवंक शकता. कितले कश्ट आसल्यार कश्ट जाल्यार आमी हांगातून चंद्रलोकाक वचून पावलो आमी न्ही. थंय वचून समजून घेवंक आमी शकता. थंय वचून कितें बरें आसा कितें कालें घडटा म्हूण आमी समजून घेवंक शकता. जाल्यार आमच्याच कुटुंबांत आसलेल्या दोगां तेगांक समजून घेवंक, आजच्या दोगां एका भुरग्यांक समजून घेवंक आनी इतलीं 25, 20, 30 वर्सां काजारी जिवीत सांगाता जियेल्यार हे दड पर्यंत म्हज्या न्हवऱ्याक हांवें समजून घेतलो, समजून घेतली म्हूण सांगूंक कोणाच्यांनी साथ जावना. कित्याक तशें म्हणलें सवाल तुमी इतलीं वर्सां विचार नासल्यार आज किर्तनकार कितें म्हणटा? तुजो न्हवरो, तुजें पतीण, तुजीं भुरगीं, तुजे कुटुंबाचें सांदे एकच सावयचीं भुरगीं जाल्यार तीं हरी एकलीं कोण? एक विजमीत आनी एक विचित्र जावन रचलात. त्या देखून आमी कितें गरजेचें? त्या विचित्र लागीं उलयत आसतना, विजमीत लागीं उलयत आसतना आमी चिंतीचे आमी सांगलें तांकांय समजना मस्तपटी. त्या देखून लढाई झगडें जावचें. तांणी सांगलें कशें आमकां समजना गी. आमी कितें सांगूंक वेता तें
तांकां समजना तशें तांकांय तशें ना देखून म्हाका न्हू लढाई झगडे जाताना आमी उणें करता जाल्यार कितें करीचें म्हळ्यार पयलें खंयसर बरयलां किर्तनांत विसरलात गे किर्तन 139 साम 139 वर्सेस 14 सांगता आमी हरी एकली विजमिता आमी हरी एकली विचित्र जावन देवान रचला विचित्र जावन देवान रचला आनी किर्तन म्हणटा आमकां त्या किर्तनान आमी वचूंक गेला घरा गेल्यार उडयले वेळ मेळटाना वाचा परत आनी परत वाचा आमी रूप नासतले बरी आमी आमच्या आवयच्या गर्भांत आसल्या वेळार रूपच नासतलें आमकां हात पांय खंयचे नासले रूपच नासलो एक मासाचो एक मुदो आसले बरी आमी आसलो त्या वेळारी ताणें आपले दोळे नदर आमचेर घाली आमच्या देवान आपली नदर आमचेर घाली म्हळ्यार देव आमी जल्मून आयिल्ले उपरांत आमच्या आवय बापायन आमकां पळयले बरी पळयलो न्ही तुवें आनी हांवें आमच्या आवयच्या गर्भांत आमी रुपीत जावन आसतना आमी केवल एक मास जावन आसले वेळार रूप नासले वेळार ताचे दोळे आमचेर नदर आमचेर पडली म्हळ्यार आमचो देव कोण आमकां समजून घेता आमकां समजून घेता त्या देखून पळया आमी कुमसाराक गेल्ल्या वेळार नो क्वेश्चन्स इगर्जेक येवन मागणें करतना कोणाक म्हणून जेजून कुर्सारतोन देवून येवन वा ताबर्नाकळांतून भायर येवन कित्याक अशें मागणें केलें म्हणून विचारलें आसा गे ना कित्याक विचारना गे म्हळ्यार तो तुमकां तुज्या आवय बापायन तुज्या न्हवऱ्यान तुज्या व्हंकलेन तुज्या भुरग्यान तुज्या शेजार समोरान कुटुंबादारांनी तुवें काम करच्या जाग्यार आसा तुज्या ऑफिसाच्या सर एका व्यक्तीनी एम्प्लॉयर्सांनी कितें तुमकां आतां पळयत आसतना ताणें तुवें संवसाराक येवचे पयलें तुजी वळख आसा ताका वळख आसा त्या देखून तूं हांगासर आयिल्ल्या वेळार थोडे फुडें रडतना थोडे फुडें बेजार जाताना थोडे फुडें संतोशान ताळयो पेटतना थोडे फुडें प्रेज द लॉर्ड म्हणटाना थोडे फुडें सोमे काकोळकार म्हणटा आसतना थोडे फुडें मागणें करूंक जायनासतना दोळ्यान केवल दुखां गळटा आसतना तो तुका समजून घेता एक वड आसता वर तो तुका समजून घेता ह्या संवसारांत मोगाचें न्हू ह्या विचित्र आनी विजमितांक कोणीय समजून घेवंक शकना म्हणची ती नाकात एकलो मात्र समजून घेवंक शकता ताणें आमकां मॅन्युफॅक्चर केल्लें केवल मॅन्युफॅक्चर केल्लें कळटा ही वस्त हांवें मॅन्युफॅक्चर केल्ली कितलीं वर्सां बाळटा गे म्हूण ताका मात्र कळीत आसा कित्याक म्हळ्यार ताणें तांतूं खंयचें केमिकल घाला खंयचे इन्ग्रिडियंट्स घाला म्हूण सावन कोणाक कळीत आसा खाली मॅन्युफॅक्चर केल्ल्याक मात्र कळीत आसा त्या देखून आमी आनेकल्याक पळयत आसतना थोडीं शॉर्ट टेम्पर्ड आसतात थोडीं केदाळे हांसून तो स्मायल दिवनच आसतात तांकां एकल्या कडेन मागीर उलोवंक गेल्यार तांचो राग पळयला आनी केदाळे स्मायलीत पळयना तशें मस्त राग आसता कितें विचित्र कितें म्हण विचारले वेळार म्हाका न्हू आज किर्तन सांगता आमकां देवान आमकां रचलें विचित्र आनी विजमीत जावन रचला विजमीत जावन आमी कितें करीत आमची जबाबदारी कितें त्या विचित्राक आनी विजमिताक आसले बरी तो स्विकार केल्यार आमच्या कुटुंबांत समाधान ना जाल्यार झगडें लढाई मनस्ताप राग द्वेश हागे कोर्ट पुलीस स्टेशन हें पुरो सडटा त्या देखून आमची शेजारां कित्याक अशें म्हूण सवाल विचारनाका कित्याक तशें गे म्हळ्यार देवान तांकां रचल्लें तशें कांय करूंक जायना दॅट इज मॅन्युफॅक्चरींग डिफॉल्ट तुमचें डिफॉल्ट न्ही त्या देखून ती तुमकां विचारतात ही कित्याक अशें गे म्हूण सावन कित्याक म्हळ्यार तांकां तुमी एक विजमीत आनी विचित्र त्या देखून हें सत आमी जाणा जाल्यार मस्त लढये मस्त झगडें मस्त कोर्टान केसी घालचे तें पुरो रावयत ते दाडा आमच्या लॉयरांक आनी जड्जांक काम इल्लें उणें जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या देखून म्हाका देवान आमकां विचित्र जावन रचला आनी देवान कितें केलां आमकां ताची नदर आमचेर घाल्ली केदाळागी म्हळ्यार आमी आमच्या आवयच्या गर्भांत मास जावन आसले वेळार रूप आसचें की पयलें ताणें आपली नदर आमचेर घाला म्हळ्यार तुका संपूर्ण जाणा आसलो कोणी म्हणी आसा जाल्यार मोगाचें न्हू आमचो देव एकलोच त्या देखून कोणीय समजून घेनातल्या वेळार आमचो देव समजून घेता म्हणून आमकां समजलें म्हळ्यार
आमकां तितलो बोवार्थ आसा म्हळ्यार ह्या संवसारांत कोणीय जीवघात करची ना. कित्याक म्हळ्यार जीवघात केदाळा करचें गे म्हळ्यार म्हजी म्हणली कोणूच ना म्हणलें मोतीक आयिल्ल्या वेळार, हर एकलेनी म्हाका सोण घाला म्हूण मोतीक आयिल्ल्या वेळार मनीस जिवूत नाका म्हूण जीवघात करूंक वेता. त्या वेळार आमी कितें करीचें गे म्हळ्यार आमकां आमचो देव समजून घेता म्हणलें सत आमी जाणा जायचें. तातूंत आज आमी नियाळना साव आमचो देव आमचो मजतदार, गूण करणार, आमकां हर एकलें कितें तो गूण करता. ताजी कुमोगो मजत आमकां हर एक दीस रात म्हणले बरी तो आमकां दिता. आमी केदाळे नियाळचें किर्तन आसा पळय 121 केदाळे आमी वाचता घरा मागणें करतना सांगता आमी देव आमकां राखता, दिसाक आनी रातीक म्हणटना तो आमकां राखूनच आसता. तो न्हिदना वा जेमेना, आमकां राखता, तो आमचो मजतदार. तातूंत आमी थोडोसो वेळ नियाळ करया देवाच्या उतराचेर. द्वितीनियम पुस्तकांत चॅप्टर 31 वर्स 6 चॅप्टर 31 वर्स 6 थंयसर कितें म्हणटा आमकां धैर घेया आनी थीर रावा, धैर घेया आनी थीर रावा, तांकां भियेनाकात आनी थरथर नाकात, कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव तुजें सवें वेता, तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. भियेनाका आयची उतरां पळयात. धैर घेया आनी थीर रावा. म्हाका आमी केदाळा धैर सांडटा, केदाळा आमी एकसुरी म्हूण भोगता, तेदाळा आमी धैर सांडटा. आमी घरा एकसुरी आसतना एकली आसतना उजवाड नासल्या वेळार काळोखांत आमी चलता आसतना आमकां बेमनशां दिसता, आमी धैर सांडटा. आनी आज आमकां सर्वेस्पोर देव सांगता द्वितीनियमा पुस्तकांत 31 वर्स 6 धैर घेया आनी थीर रावा. केदाळा थीर रावचें म्हूण कळचें जाल्यार आमी केदाळा भियेता म्हणल्यार आमकां कळचें. आमकां कुमो करूंक कोणूच नात, आमकां हेल्प करूंक कोणूच नात, आमचे गरजेक आमचे कोणूच नाच म्हूण कळिल्ल्या वेळार आमकां बें दिसता. आमच्या सांगाता मुसण आसात म्हूण कळिल्ल्या वेळार नंबर लोक आमच्या सांगात आसा म्हूण कळटना धैर म्हणशें भोगता. मगाचे न्हू एक उडास दवरया. जेजून 12 जाणांक विंचून काडले. कितले जाणांक विंचून काडले? 12 जाणांक विंचून काडले. ते पुरा सुखांत सांगात आसले. लास्टाक गेत्सेमनींत सैनीक आयिल्ल्या वेळार पळोवन एकलो आपली मुस्तायकी सोण दवरलो. ताचे मागीर आनी कितें जालें? लास्टाक खुर्सा मुळी कितले जाणां आसलीं? जॉन चॅप्टर 19 खुर्सा मुळी शिसा मदलो एकलो मात्र आसलो आनी उरले पुरो खंय गेल्ले? 3 वर्सां अजापांक घडयलें पळयलें, पिडेंत आसलेंक भलायकी दिल्लें पळयलें. आज आमी वाचलें 9 गांवांच्या त्या विधवेच्या पुताक भलायकी दिल्लें पळयलें, लाजाराक जीव दिल्लोय पळयलो, बुकेल्यांक जेवण दिल्लें पळयलें, हर एका कश्टांत अनवरांत वळख जाल्यांक सुटका दिल्लें पळयलें, असर्या अजापां केल्लें पळयलें. आनी जेजून दिल्ली हर एक विशय शिकोवन समजून घेतले व्यक्ती शीस खंय गेले? मागीर सक्कडाय सोडून गेले. सुखांत आमच्या संगता सक्कडाय आसतात, दुखांत तुमी एकसुरी आसतात. त्या दुखून एक गीत आसा पळय, कितें जाल्यार आमी गावचें. चंचल जायनाका, कंगल जायनाका, आसतलो पोंत पर्या, लागींच हांव तुज्या. तुमी काजार जाता आसतना, तुमच्या घरा फंक्शन जाता आसतना हॉलांत मस्त जाण आसलीं. जेवण करून हात धुवन पाटी वेता आसतना तांणी मस्त कमेंट्स दिवनूच गेल्लीं वेता आसतना. चेडूं बरें ना, चेडो आनी चेडो मस्त हायट उणें जालें, चेडो मोटें जालें, चेडो लांब जालो. वेता आसतना जेवण केटरिंगा तांकां दिल्यार बरें आसलें, हांकां दिल्यार बरें आसलें, कितले गे कमेंट्स दिवन आयिल्लीं पुरा पाटींग गेलीं. तुमी इतलीं वर्सां काजारी जिवितांत जियेलात. त्या दीस तुमकां भलायकी मागलीं येवनात, मिसार शर्माव दिल्लीं येवनात, रेस्पेर केल्लीं येवनात. तुमकां त्या दीस बरें मागलीं आनी कितें पुराय MC केल्लीं कोणीय येवनात. त्या दीस तुमकां कपल्स मार्चच्या वेळार मुखार पाटी आसलीं, देडो देडी कोण नात.
इतली वर्सां तुमच्या सांगाता कोण आसली तुमी मुखार रावून सांगलें पळय कितें म्हणून सुखांत आनी दुखांत पिडेंत आनी भलायकेंत तुमच म्हाका म्हूण सांगिल्लें ती उतरां मात्र उरली आनी पुरा गेली घरा तशेंच आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू संतोसाचो मिस्तेर नियाळतना आनंदाचो मिस्तेर नियाळतना उजवाडाचो मिस्तेर नियाळतना मस्त जण असतात मागीर दुखीचो मिस्तेर आयिल्ल्यान ताणें केल्लें ताका मेळ्ळें वचून तेणें म्हण सावन सगळ्यां फाटीं वतात जाल्यार आमचो देव कितें करता हर एक दीस रात म्हणले बरी सांगता रावता तो जावन आसा ताचो मोग चंचल जायनाका कंगल जायनाका आसतलो पोंत पर्या लागींच हांव तुज्या आमकां प्राय आसतना मस्तणांनी सांगिल्लें हांव आसा आय एम देर फॉर यू भलायकी बिगडल्या वेळार ಫೋನ್ ಅಂತ ರೀಚ್ ದಾಯಿನ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಚಂದಾದಾರರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಯಲ್ಲಿ निरतरागिದ್ದಾರೆ म्हळ्यार कितें ताचे फोन एंगेज म्हणणे हे तुमचे किरी ऐकूंक जायनासतना ते ब्लॉक करून दवरला एकच रिंग मागीर ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಚಂದಾದಾರರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದಾರೆ आनी मुखार तांकां कॉन्टॅक्ट करून प्रयत्न करनाकात कित्याक म्हळ्यार ती ऑलरेडी ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ आनी कॉल करूंक प्रयत्न करनाकात ही आमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत एक न एक दिसा घडलीत खाणी मोगाच्या ಅದಕ್ಕೂ हांवें सांगिल्लें आरंभारत हर एकल्यांच्या जिवितांत एक खाणी म्हणली आसता हर एक दीस एक काणी हर एक घडीत एक काणी आमकां सांगूंक गेल्यार सगळें आमचें जिवीत अनेक पटीन जेजून दिल्यार नवें जीव दिल्यार आमी सांगल्यार पावचें ना कोण तितली विस्मिता आश्चर्य देवान आमच्या जिवितांत केला तातूंत पळय द्वितीय नियम पुस्तकांत चॅप्टर 31 वर्स 6 म्हणटा धैर्य घेया धैर्य आमी कित्याक घेयचें आमी मनशाची सकत पळोवन धैर्य घेतलें जाल्यार मनीस सोडून गेल्ल्यान आमी धैर्य आमी सांडटा आज देवाचे उतर सांगता धैर्य घेया आनी थीर रावा घट्ट रावा भियेनाकात घट्ट रावा तांकां भियेनाकात आनी तरतर नाकात कित्याक तरतर नजो म्हण सांगल्यार आमी पाटी वचोचे इल्लेशें निर्गमन पुस्तकान कित्याक आमी भियेनाजो कित्याक आमी तरतर नजो कित्याक आमी खंत करनाजो कित्याक आमकां टेन्शन करनाजो म्हण सांगल्यार हाजें उतरां इल्लेशें आमी पाटी वचपाचें निर्गमन पुस्तकांत चॅप्टर 14 वर्सेस 13 and 14 थंयसर हिंच उतरां आसात धैर्य घेया भियेनाकात सर्वेस्पोर देव तुमकां कशी सुटका दितलो म्हणून तुमी दोळ्यांनी पळयतल्यात यारू यारिगे ಹೇಳಿದರು संदर्भ सहित विवरिಸಿ कोणे सांगलें निर्गमन पुस्तक मुळ्ळेंच तक्षण मोती केजे कोण आमकां कोण मुखेली एकलो मोइजेन इस्रायल परजेक सांगलें संदर्भ खंयचो मुखार तांबडो दर्यो आड आयिल्ल्या वेळार थंयसर फोंड ना म्हूण हांगा मोरूंक आपोवन हाडले की आमकां तुवें म्हूण सांगिल्ल्या वेळार मोइजे इस्रायल परजेक सांगता कितें तुमी भियेनाकात धैर्य घेया तुमकां सोडोवच्या खातीर सर्वेस्पोर देव आज कशें तुमकां सुटका दितलो म्हूण सांगून तुमी दोळ्यांनी पळयतल्यात तुमी कितें करीचें वगेस रावा रावचें म्हळ्यार कितें केदाळ आमी वगेत रावतात मगाचें न्हू वगे रावचें म्हळ्यार कितें आमकां बावडटा तसाचें भियेन आसता आमकां वगे रावंक जायना हात पांय बरा कामतात घाम येता टेन्शन जाता मदें बसता आमी उदक पियेता वॉशरूमाक वचून येता कित्याक म्हळ्यार आमकां नर्वस जावन येता आमी धैर्य घेया थीर रावा म्हूण सांगल्यार पळोवन रावा आज तुमचें झूज न्ही तुमचो देव तुमच्या पासून झुजतालो कितल्या पुरपाची उतरां पळया म्हाका देवाचें उतर वाचल्यारच आमकां धैर्य समाधान थंयसर मेळटा आनी ही उतरां आमी आयकत आसतना धैर्य घेवचें म्हळ्यार कितें
आमी कित्याक धैर्य घेवचें गे म्हळ्यार आज सर्वेस्पर देव आमकां सुटका दिता, आमकां तो समाधान दिता, आमकां तो भलायकी दिता, आमकां हर एकलें की ताचे नांवी सुटका समाधान मेळटा म्हणलो बरवसो आमकां बरवसो. तो बरवसो आसा जाल्यार आज पर्यंत सोम्यान आमकां सांबाळला आनी मुखारी सांबाळटा. आज म्हणसर आतां म्हणसर ताणें म्हाका राखला आनी मुखार आमी कितलीं वर्सां जिये म्हण ताका खुशी आसा गी, कितले वर्सां आमी अशें जिये म्हण खुशी आसा गी, तितले वर्सां तो आमकां सांबाळटा. तो बावड आमचेर आसा. देखून हांगासर म्हणटा आमकां धैर्य घेया आनी थीर रावा. थीर रावचें म्हळ्यार घट्ट बावडतान जियोचें, फेथ बावडतान जियोचें. मस्तू पटी आमकां बावडता आसतना बावडता आमचो दंदळटा. थोडे पटी मस्तू डावट येतात. आमची नदर त्या वेळार मोगाचें न्हू समस्यांचेर न्ही, आमची नदर प्रॉब्लमांचेर न्ही, आमची नदर रिणांचेर न्ही, व्यक्तीचेर न्ही. सत्यवंत व्यक्ती थंय आसा जावंक पुरो ताचेर नदर घालचें न्ही. बगार आमी आमच्या देवाचेर नदर घालची. नदर घाल्ल्या वेळार तो हर एक समस्या मोगाचें न्हू आमकां समजूंक जायनातले बरी तो क्लियर करता. ती जावन आसा ताची सकत, दॅट इज इज पावर. त्या देखून पळयात धैर्य घेया आनी थीर रावा, तांकां भियेनाकात. द्वितीय नियम 31:6. धैर्य घेया आनी भियेनाकात, थीर रावा, तांकां भियेनाकात, तांकां भियेनाकात. कोणाक भिये? जेजू म्हणटा तुमी तुमचो आत्मो नास जीव काडटल्यांक भियेनाकात. आत्मो सर्गा आनी यमकोणा धाडूंक सकत आसा ताका भियेया. मनशाक भियेनाकात. कितें करा तुमी? तरतर नाका ताच्या मुखार, मनशा मुखार तरतर नाका, ताका समर्पण दिया सोम्यांक. कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव तुज्या सवे आसा. गॉड इज विथ अस. देव आमच्या सवे, इमॅन्युएल, आमचो देव आमचे सवे आसा. हो बावडतो आमकां आसा जाल्यार खंडीत जावन आमकां सुटका समाधान मेळोवंक बचावी जोडूंक आमी मस्तू पयस ना. कश्ट आयिल्ले वेळारी, सवालां आयिल्ल्या वेळारी, आमकां एकसूरपण भोगिल्ल्या वेळारी, हर एकल्यांनी आमकां सकला घाल्ल्या वेळारी मोगाचें न्हू तुजो देव मात्र तुका सकला घालना. कित्याक म्हळ्यार कन्नडांत एक सांगणी आसा, हेत्ता ताईगे हेग्गणवू मुद्दू म्हूण. हांव एक भुरगो कसोय आसूंक पुरो, ताचें कलर, हायट, वेट कशेंय आसूंक पुरो, आवयक आनी बापायक तो भुरगो तांचो भुरगोच, तांकां पुता राया म्हणून तापोवचें. कित्याक म्हळ्यार तांणी ताका जल्म दिल्लें. त्या देखून पळया आमकां जीव दिल्ल्या देवाक आमचेर मोग आसा, आमचेर मोग आसा. खंयसरी पवित्र पुस्तकांत बरोवन ना बरी मात्र म्हजे सरशी येया म्हूण, खंयसरी बरोवन ना मोगाचें नांव. देव आमकां समजून घेता. मस्तपटी देव कितें करता? आमकां ल्हान शिक्षा दिवन आमकां परत आनी परत आमकां फॉर्मेशन दिता, तरबेती दिता. तरबेती घरा आमचीं भुरगीं ल्हान आसल्या वेळार तांकां आमी व्हडांक कशें गौरव दिजे म्हूण शिकयता. कित्याक शिकयता म्हळ्यार तें एक तरबेती तांकां की इगर्ज दुसरी, हॉल दुसरें, इगर्जेन कशें आसाचें, हॉलांत कशें आसाचें, इस्कॉलांत कशें आसाचें, टिचरांक कितें म्हणा पाहिजे, कशें मान दिजें, मालगड्यां कडेन कितें उलयचें, ह्या जाग धार्मीक मेळ्ळ्या वेळार कशें उलयचें, हर एक तरबेती आमी घरा दिता. तशेंच आमच्या जिवितांत मस्तपटी आमी थोडे पटी चुकून गेल्ल्या वेळार, आमी इल्लेशे मुखार फ्रिडम कडेन मुखार गेल्ल्या वेळार आमचो सर्गींचो बापाय आमकां परत पाटी हाडचे पसून ल्हानशे कश्ट दिता आमकां. त्या वेळार आमी बेजार पावचे न्ही, बेजार पावचे न्ही. घरा आमकां ल्हान आसतना मायन बाबान मारल्या वेळार आमी बेजार पावल्यार आमी येदळ हांगासर बसून आसल्यात, खंय पब्बांत की क्लब्बांत की बसून पिवन बसता आसल्यात. आज आमकां ताणें शिकयलें मार घाल्ले मार, शिकयली बरी शिकवण आमकां दिल्ले वरवीं आमी बरीं जावन आयल्या मोगाच्यान. त्या देखून पळया शिकवण आमकां दिता. कशी शिकवण दिता? आमची साल चमकन समा करूंक देव आमकां हर एक दीस म्हणले बरी ल्हानशे समस्ये, कश्ट, दूख, रीण, समस्ये हे दिवनूच आसता. कित्याक म्हळ्यार आमी परत ताच्या सशी पाटी येचें एक बरी जिणी जियेची आमी, ताचेरच आमी तीर बरवसो दवरचें, तीर बरवसो दवरचें. त्या देखून सोमी सर्वेस्पोर देव तुजे सवे आसा, तो तुका सोडून घालचो ना. कोणें सोडून घाला रे? तो तुका सोडून घालचो ना. तो तुका सोडून घालचो ना म्हूण सांगता आसतना आमी अनेक
देवाचे उत्तर आम्ही वाचूया. तुम्ही मस्त पडे नियाळ केला. आयजाया 46 वर्सेस 4. तुझे केस पिकले वेळारी म्हाताऱ्या प्रायांती हांव तुका उखल व्हरतलो, हांव तुका सांडसोना. जशें आदी आसलो जशें आतां आसा आनी मुखारी हांव तसोच आसतलो. देव बदलना मोगाचेनो, मनीस बदलता, देव बदलना. देव बदला देखून जशें आसलो आतां आनी मुखारी तसोच आसतलो आमचो देव. त्या देखून आमी कितें करीचें, आमच्या देवाचेर मात्र आमी पातयेणी दवरचें. तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. 2 पटी बरयला. तो तुका सोडून दिवचो ना. कोणा मुखारी कोणें केलें हें, आमी केलें ताणें केलें म्हूण खंयच्याय कारणाकी सोडून घालचो ना. तो आमचो मोग करता. दुसरें जावन आसा किर्तनाचो बूक उक्तें करा. 46 किर्तन 46 पयली बोळ कितें म्हणटा आमकां, देव आमचो अस्रो आनी आमचें बळ जावन आसा. देव आमचो अस्रो आनी आमचें बळ जावन आसा. कित्याक आमी भियेनाजो. द्वितीय नियमा पुस्तकांत आमी आयकलें उतरां पळया. कित्याक आमी भियेनाका म्हणून कित्याक सांगता, तरतरनाका म्हणून कित्याक सांगता. सर्वेस्पोर देव तुजे सवे आसा म्हणून सांगता आसतना किर्तन 46:1 आमकां कितें म्हणटा गे म्हळ्यार, देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ जावन आसा. भियेनातले बरी तुवें थीर रावूंक. देव आमचे सवे आसा म्हणलो बरवसो मात्र न्ही, देवूच जावन आसा आमचो आसरो. ताजे देखून पळय आमी गीत गायता कन्नडांत. नी नन्न आश्रयवो नी नन्न कोटे नी नन्न प्राणनाथ नी नंदेवा. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ जावन आसा. आमच्या कुडीची सकत बळ उणें जावन आयिल्ले वेळार तोच आमकां बळ आनी कुरपा दिता. तो आमकां बळ आनी कुरपा दिता. कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. कश्ट आकांता वेळार आदार दिवंक तो सदांच तयार. सदांच म्हळ्यार कितें मोगाचें न्हू. थोडे कडेन पेट्रोल बंकांत बरयतात 24/7 म्हळ्यार तें बंदच जायना. बंद जावचें कितें लागी म्हळ्यार पेट्रोल वा डिझेल मोग जाल्ल्या वेळार, खाली जाल्ल्या वेळार. ताका देखून हांगासर केदाळे आशिर्वादांचो शिवर देंवन येवचें व्हडलें टँक केदाळे खाली जायना. उदंड मापान दिवंक आशेता स्वामी. त्या देखून म्हाका न्हू, देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ. त्या देखून हांवें भियेनाजो, तरतर नजो, धैर्यान रावचें. हांवें कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक तो सदांच तयार. एवरी टायम 24/7. आमी कोणाकी फोन केल्ल्या वेळार व्याप्ती प्रदेशात ಹೊರಗೆ आसूंक पुरो, नॉट रिचेबल जावंक पुरो, स्विच ऑफ करूंक पुरो, एंगेज आसूंक पुरो जाल्यार आमच्या देवाक आमच्या कश्टांत आमी कॉल केल्ल्या वेळार ताचें फोन केदाळय एंगेज आसना. तो आमचे पसून राखून आसता. त्या देखून पळया, सक्रामेंतान हजर आसलो जेजू, ताच्या सायडीक एक दिवो 24/7 ऑन आसता. खंय म्हणे करंट गेल्यार वातगी वा ल्हान तेलाचो दिवो घे आमी पेटयता. कित्याक म्हळ्यार स्वामी थंयसर हजर आसा. ही इज प्रेझेंट देर. थंयसर हजर आसा. स्वामी थंयसर हजर आसा मात्र न्ही, खरोच हजर आसा. खरोच हजर आसा. त्या देखून आमकां देवाचें सांगता, आदार दिवंक सदांच तो तयार आसा. कुमक करूंक सदांच तो तयार आसा. दुसरें वाक्य. देखून भुंय कांपात जाल्यारी, दोंगर दर्याच्या गुंडायेक पडीत जाल्यारी. आमच्या जिवितांत असली घडीत आमी पळोवना जावंक पुरो. भुंय कांपलें पळयलां, दोंगर वचून दर्याच्या गुंडायेक पावुल्ले आमी येदोळ पडूना जावंक पुरो. थोडे फावटी लँड स्लायड जाल्लें पुरो पळयलां आमी. पडल्यार जावंक पुरो तुमी भियेचें म्हूण सांगना. दर्याचें उदक गरजोन फेरात जाल्यारी आनी ताचें उंचाबाळेन दोंगर तरतरतीत जळारी आमी भियेवचें नात. कित्याक आमी भियेवचें नात? कित्याक म्हळ्यार आदार दिवंक आमचो देव सदांच तयार. दळबारांचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा. जाकोबाचो देव
आमचें कोटें जावन आसा देखून आमी बियेचें म्हणनात देखून आमी गायिल्लें गीत पळया दरबारचो देव आमचें कोटें जावन आसा नी नन्ना कोटेयू म्हळ्यार कितें नी नन्ना ಆಶ್ರಯವೋ ನೀ ನನ್ನ ಕೋಟೆ ಆ ಕೋಟೆ ಒಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇರುತ್ತೇವೆ ಪಿತರಸ್ತನ ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕೋಟೆಯ ಹೊರಗೆ ಸೈನಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಎಚ್ ಎಮ್ ಗರ್ಜ್ನ ಆಮ್ಕ ದೇವು ರಕ್ತ ಅದಕ್ಕೂ ಬಳೆ कीर्तन 91 वर्सस 11 आमकां हर एकल्यां की राखोंक ताणें आपल्या दुताक आज्ञा दिला कमांड दिला कमांड दिवचें म्हळ्यार ताणें ना म्हूण सांगूंक जायना राखाजेत देवान कमांड दिलें म्हणटा आसतना नो मोर वेटींग ना जायना म्हूण सांगूंक जायना तांणी राखाजेत मेकेदाळे घरा म्हणचें कीर्तन 91 वर्सस 11 कोणा म्हणे मेळ्ळें गे वस्ताद गे तुज्या सगळ्या वाटेनी तुका राखच्या खातीर ताणें ताच्या दुतांक आज्ञा दिला तुजे पांय फातराक लागनातले बरी तो तुका उखलून धरतलो त्या देखून मगाच्या ताणें कमांड दिला कमांड आज्ञा दिवची म्हळ्यार कमांड दिला त्या देखून पळया दलबारांचो सर्वेस्पर आमचें सवें आसा जाकोबाचो देव आमचें कोटें जावन आसा आमकां राखता ताणें सैनिकाक आज्ञा दिला कमांड दिला रातच्या पासून त्या देखून आमी सकाळीं उठून मागणें करता आसतना ल्हानशें मागणें म्हणल्या वेळार कितें जालें पळय आमी सांजेर आमचें तेर जाल्ल्या वेळार थोडे पळय सकाळींचें मागणें म्हणटा आसतना आमी सांगता म्हणटा राखण बडव्या म्हणनात गे तुमी येना गे येता गे हां सांगता म्हणया राखण बडव्या मोज्या सर्गा वयल्या आंजा देवान कीर्तन 91:11 कितें म्हणटा देवान ताच्या दुतांक आज्ञा दिला आनी सांगला आळ्याक राखचें काम तुजें तिका राखचें काम तुजें ताका राखचें काम तुजें हर एक राखचें काम कोणाचें दुतांक ताणें कमांड केला देखून आमी गायता पळय कितलें अपुरबायेचें गीत परतें आमी गावया राखण बडव्या सर्गा वयल्या आंजा देवान मुखार कितली जतन तुका ताका मोग ना जावंक पुरो कोणें कमांड केला देवान कमांड केला ताका मोगान पळयचें कित्याक मोगान पळयचें कित्याक मोगान पळयचें तो म्हजो हांवें आसलें ताका हांवें आसलें ल्हान आसतना तुमच्या भुरग्याक इस्कॉलाक एडमिशन केल्ल्या वेळार तुमी टिचरीक सांगून आयलात ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹೊಡಿರಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾವನ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಪ ತುಂಬ ಭಯ ಪಡ್ತಾನೆ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಳ್ತಾಳೆ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಿ ಆಯಿತಾ म्हणून सांगून येयला बेगिने तशेंच देवान दुतां कडेन सांगलें कितें गे म्हळ्यार कितली जतन तुका कित्याक गे म्हळ्यार ताणें आज्ञा दिला ओ म्हजो पूत ही म्हजें धू ताका हांवें रचलें त्या देखून ताका तुवें केर काणगेजे कितले जतन खंय म्हणसर आमचो देवाचो दूत देवाची दूत आमकां राखतात की म्हळ्यार खंय म्हणसर वचून आमी खंय पावचे वयर वयर वचचें सकला वचना जो खंय सकला वयचें म्हळ्यार हेमकोंडा पावचें आमी कितें जालें वयर वयर वचचें त्या देखून आमी कितें करीचें हर एक पटी हें गीत गायत आसतना उडास दवरीचें कीर्तन 91:11 कितें म्हणटा दुतांक ताणें आज्ञा दिला आनी कितली जतन तो आमची घेता थोडे पटी पळया तुमच्या जिवितान घडला जावंक पुरो मस्त पटी तुमी टीव्हीन पळयला आनी आतां कशें मोबायल पळयला तें मेळटा तुमकां थोडे पटी थोडे एक्सिडेंट फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडांत म्हळ्यार कितेंगे गडी जें आसलें तें तक्षण कितेंगे जावन कोणेंगे तें एक रूख पडसो इल्लें अशें केलें बरी एक खोली मात्र पान मात्र आमच्या आंगार पडला उरलें पुरो रूख सगळो तिशीन पडला मुखार आयिल्लें वाहन दिसनासतना एक फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडान आमचें व्हेकल पास जाल्ल्या वेळार
आमकां एक पडेन थंय बसयल्ल्या ड्रायव्हराक आनी पॅसेंजरांक AC बसारी गाम आयिल्लो आसा. कित्याक म्हळ्यार विजमीत जावन देवान रचला मात्र न्ही विजमितांनी म्हणले बरी तुका ताणें राखला. ಅದಕ್ಕೆ आमी ओडाल तें गीत गायलें. अनुदिन ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ हर एक दीस अनुदिन हर एक दीस देव आमकां राखता. हर एक दीस मात्र न्ही अनुक्षण. अनुदिन ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು हाडिदे वंदने. याके आमकां राखता, देव आमकां राखता. दर्याच्या गुंडयेक वचून पावल्यार देव आमकां राखता. आमचें तें कितें आसा जें ताजेर पावट आसाचें. देव आमचो मजतदार, आमकां तो मजत दिता. तें देखून आज आमी 2 उतरां आमी नियाळ्ळ्या. द्वितीनियमा 31:6 आनी किर्तन 46:1, 2 आनी 3. ह्या 3 उतरांत 4 उतरांत आमी आयकल्ल्या उतरांत कितें आमकां समजता. देव आमकां कितें संदेश दिता ह्या वेळार एक आमच्या मदें आसा. आमचो हर एकल्यांचो मोग करता आनी आमकां राखोवंक ताणें कितें केलां आपल्या दुतांक आज्ञा दिला आनी आमकां तो पोसता. आनी संवसारांत कितें घडल्यार तुवें ताजेर बावट दवरल्यार तो तुका राखता. आनी दुतांक आज्ञा दिला खंय म्हण सारकें म्हळ्यार सर्गराजाक हांव पावयता म्हणसर यू आर इन चार्ज फॉर दीस. ह्या पर्सनाक तूं इन्चार्ज म्हणून सांगला. आनी तो आमकां एक सत कळीत दिसता म्हाका जेन्ना पयलें जावन आसा देव पयस रावचो देव न्ही. देव पयस रावचो देव न्ही. देव आमचे लागीं रावचो देवी न्ही. आमच्या सांगाता रावचो देव, आमच्या घरा रावचो देव, आमच्या लागीं रावचो देव न्ही. लागीं रावचें कितें जाल्यार फोटो काडटना मात्र मागीर पयस गेली तशें न्ही. आमच्या सांगाता रावचें म्हळ्यार आमच्या मोदें आमचें तें एक जावन रावचें. आमच्या कुटुंबांत आसा पळय सैरी आयिल्ल्या वेळार तांकां आमी कुटुंबाची म्हण आपयना. तांकां कितें म्हणटा आमी सैरी म्हणटा. सैरी आयिल्ल्या वेळार परमनंटली रावूंक जायना. 2 दीस सैरी, 3रे सैरी, 4थ्या दिसा मास मासली खंयचेय ना पेजत. कित्याक म्हळ्यार 4थ्या दिसा सैरी न्ही ती तांणी वसाच्या मागीर. कित्याक म्हळ्यार आमी आयिल्ल्या सैरीन जावन तो पाटी वसाचे. त्या देखून आमी सैरीन जावन नाका देवाक. आमी आमचो देव कशें जावन आशेता आमचे कुटुंबांचे जावन येवंक आशेता. आमच्या कुटुंबांची जावन येवंक आशेता. त्या देखून तो आमच्या सांगातांनी आमच्या सांगाता म्हळ्यार आमच्या सांगाता पैण करचें, आमच्या सांगाता येवचें न्ही. तो आमचें सवें आसा. आमचें सवें गॉड इज वीथ अस. आमचें सवें आसा म्हळ्यार हर एक दीस, हर एक रात, हर एक घडी, हर एक सेकुंडा तो आमच्या सांगाता आसा. तो जावन आसा आमचो देव. देव पयसतोन आमकां संदेश दिवचो देव न्ही. हांव आसा भियेनाका, हांव आसा हांगा आसा म्हण सांगचो देव न्ही. बगार आमच्या सवें आसा. देव आमच्या मोदें आसा. आमचे थंय तो जियेता. आमचे थंय जियेता. कशें जियेता मोगाचें न्हू. आमकां क्रिस्तांवांक आमचो देव इम्मॅन्युएल आमचे मदें न्ही आमच्या भितर जियेता. हांवून सुद्दां म्हजे भितर तो जियेता मात्र न्ही तो म्हजे थावन जियोंक आशेता. आमी हांगासर मिसाक आयिल्ल्या वेळार कुमगारा वेळार क्रिस्ताची कूड म्हण आमचे जिबेर दवरता आसतना तो उंडो न्ही मोगाचें न्हू. क्रिस्त आमचे थंय जियेता आनी आमच्या मुखांतर तो जियोंक आशेता. आमचे मुखांतर. त्या देखून क्रिस्तांवांक पळयल्लीं कोणाक पळयची तांणी क्रिस्ताक पळयचें. कित्याक म्हळ्यार हांव ल्हान जावन येयचें, म्हजें तें क्रिस्त वाडून येयचें. तें जाल्यार मात्र देव आमचो मजतदार आमकां कुमो करता. कित्याक म्हळ्यार ताका आमी हायलायट करीचे, आमकां हायलायट करचें न्ही. त्या देखून म्हाका न्हू एक संदेश देव पयस रावून आशिर्वाद दिना. बगार तो आमचे लागीं रावता आनी आमकां आशिर्वाद दिता. आमच्या सांगाता रावचो न्ही बगार आमचे थंय रावचो देव. दुसरें कश्टा नश्टार पडटना ताजो हात आमकां धरता. कश्ट नश्टार पडटना तो आमचो हात धरता. आमी कितें जाल्यार गीत गायता पळय. कश्टा नश्टा वेळा जेजू
उलो दिल्या कष्टा सांपडतना मुखार नष्टांनी अडसतना खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसता. कोणी लागीं येना. 108 कॉल केल्यार ताणी तें भोंवन भोंवन पावता म्हणसना श्वास वयर सकयल वचून एक हंताक येवन पावून आसता. तक्षण येवचें खंयचें गे म्हळ्यार आमचो देव मात्र. हांगासर आमकां सांगता कष्टान सांपडतना नष्टांनी अडसतना कष्टान सांपडतना नष्टांनी अडसतना निराश नाका दैरान आपय तो तुका उखलून धरता. निराश नाका दैरान आपय तो तुका उखलून धरता. तुझे पांय फातराक लागनातले बरी मुखार तुझे पांय फातराक लागनातले बरी तो तुका ताळोत आयकरणे तो तुका उखलून धरता. तो तुका उखलून धरता. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमचो देव आमचो कितलो मोग करता पळया. आमचो देव कितलो मोग करता. त्या देखून मोगाचें नांव देव आमच्या सांगाता आसता. त्या देखून कीर्तन 23:4 आमी वाचल्यार थंयसर पळया दांडो बेताची दै दिता. दांडो बेत ताची दैर दिता. कितली अपुरबायची उतरां मोगाचें नांव. निराश जाता म्हणसर राका नाका ती पुरो वाचूंक. बेजार जाता म्हणसर ही राका नाकात. टेन्शन येता म्हणसर राका नाकात. समस्या वयले वर येता म्हणसर ही उतरां देवाचें उतार वाचूंक राखचें नाका. हर एक दीस आमी वाचल्या वेळार त्या घडये ती उतरां आमच्या मोतीक येतात. कशें मोतीक येता गे म्हळ्यार जेजू कितें म्हणटा आमकां हांव तुमकां पवित्र आत्मो धाडटलो आनी तो पवित्र आत्मो कितें करता हांवें हांगासर आसतना तुमचे मदें कितें पुरो उलयलें तें तुमकां विंसून काडून तुमच्या मोतीक घालतलो. आमी कोणी मोगाचें न्हू जेजून संवसाराक जियेत आसतना आमी जिवन नातल्ले हांव देखून आमी कितें करीचें ती उतरां जेजू कितें उलयलो म्हण आमी आयकूं ना कानांत. त्या देखून ती उतरां हांगासर बरयलात. ती आमी परत आनी परत नियाळ्ळ्या वेळार आमच्या कश्टांत दुखांत अनवरांत पिडे शिड्यांत बेजारांत निराश जाल्ल्या वेळार डिप्रेशन जाल्ल्या वेळार पवित्र आत्मा आमकां कितें करता आमी वाचलीं उतरां विंसून काण त्या वेळार तुका खंयचीं उतरां गरज आसा गी तींच उतरां तुमच्या मतीक तो घालता. मस्तपटी आमकां अशें घडलें आसा तो तुमकां तींच उतरां दैराचीं उतरां त्या वेळार मस्त बेजार जाल्ल्या वेळार तीं दैराचीं उतरां ताणें मतीक घाल्लें आसा. वा कोणें गेले तुमकां फोन करन भिये नाका आळे जेजू अशें म्हणटा हांगासर बायबलान अशें बरयलां 41:1 सांगता अशें 42 अशें सांगता अशें कितले जाणांक कोट करून सांगलां. वा खंय गे आयकल्लो एक शर्माव खंय गे आयकल्लें एक वाचलें एक आर्टिकल त्या वेळार कुमोग जाता जाल्यार मोगाचें न्हू आमी उतरां वाचीचीं. त्या देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो तुमच्या आनी म्हज्या जिविताच्या पैणांत आमी जेजूक भेटिल्लीं मस्त गणितां आसात ती थोडोसो वेळ आमी नियाळ करीचे खंय. एकल्यानी तो पैण करनासतना एकल्यांनी आमी पैण करतना घरा आसलेल्या वेळार खंयचे गे मोती काडच्या बदलाक देवान कशें आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आशिर्वाद वतला इल्लें नियाळन त्या वेळार देवाक अर्गां दिया. आमी एक सरी तरेपटी पैण करता एकलींत आमी वेता कितले म्हण मोबायल पळयात कितले म्हण वॉट्सॅप पळयात कितले म्हण मेसेज करयात कितले म्हण उलयात आमी हेरां कडेन तांकां मागीर किरिकिरी जावन येता. त्या देखून सोम्यान आमकां कशें असर्यानी म्हणले बरी ती समस्या आयिल्ल्या वेळार कशें ताणें राखलां आमकां विजमितांनी म्हणले बरी कशें ताणें आमकां राखलां सांबाळलां म्हणलें
आमी थोडोसो वेळ नियाळ करीचे. नियाळ जाल्या उपरांत कितें करचें? थँक्यू जीजस. त्या दीस तुमच्या घरा एक फंक्शन आसलें, मस्त कश्ट आहलो, व्हडले पावस येता म्हूण चिंतलें, मोड जाल्लो, पावस वत्ता कोण ना म्हूण चिंतलें, पुरो आराम जावता म्हूण सरी पावस आयलो. त्या वेळार पावस येवंकूच ना, सगळें निमळें असर्या देवान केलें. तेंक त्या दीस भलायकी बिगडली, वाचूंकूच वाचना म्हूण सांगलें, एम्ब्युलन्सार वेता न्हय, बेजारायन जालें तर जिवूच गेलो म्हूण सांगलें. आस्पत्रेक गेल्ल्या वेळार कशें तो परत भलायकी ताका मेळ्ळी म्हूण कळोवंकूच ना. हें पुरा मोती काडीचें. किर्तनकार म्हणटा, देवान तुज्या जिवितांत कितें केलां तें परत आनी परत उडास काडचें म्हळ्यार कितें? देवाक अर्गां दिवचें. कसो आमचो देव आमचो मजतदार जावन आमकां कुमो करता तें आमी परत आनी परत नियाळ करचें. कोणेंय सांगलीं उतरां आयकून बेजार पावचें, आमकां कितेंय जालें म्हूण बेजार पावचें की कशें तुका आनी म्हाका देव मजतदार जावन, आमकां गूण करणार जावन, भलायकी दिवचो देव जावन, आमचो सर्गीचो वैज जावन आमकां ताणें कशें चलयलां म्हणल्यार आमी नियाळ केल्यार म्हाकाचें न्हू. आमच्या हर एकल्याच्या मुखा म्हळ्यार कितें आयल्यार एक संतोश म्हणलें आसता. ताका देखून आमी देवाक अर्गां दिवचें. देव आमकां राखता. ताका देखून देव आमचो मजतदार म्हूण कशें कळचें आमकां? आमी पळयता सामुवेलाच्या पयल्या पुस्तकांत चॅप्टर 17 वर्सेस 45 to 47. सामुवेलाच्या पयल्या पुस्तकांत चॅप्टर 17 वर्सेस 45 to 47. दाविदान ताका जाप दिली, तूं मुजेशी तलवार, बालो आनी बर्जी घेवन आयलाय, पूण हांव तुजेशी दळबारांच्या सर्वेस्पराच्या नांवान आयला. कोणा सांगलें? दावीद आनी गोलियाताक. गोलियात मुखार कसो रावल्लो? तो कसो रावलो? तलवार आनी बालो आनी बर्जी घेवन आयलाय, पूण हांव तुज्या मुखार रावलां कशें गे म्हळ्यार म्हजे सत्तेर पातयेणी दवर न्ही, म्हजी जाणवाय घेवन हांव येवंक ना. हांवें कितें केलां? तुज्या मुखार येता आसतना म्हज्या देवाच्या सर्वेस्पराच्या नांवी हांव आयलां. इस्रायेलाच्या पवण्याचो आनी तो तुवें ताका सवाल घालय. इस्रायेलाच्या देवाक तुवें सवाल घालय. आमकां सवाल घालूं न्हय, इस्रायल परजेक तुवें सवाल घालूं न्हय, इस्रायेलाच्या देवाक तुवें सवाल घालय. इस्रायलच्या देवाक तुवें सवाल घालय. आज सर्वेस्पर तुका म्हज्या हातांत घालतालो. कोणाक सांगता? मोठो व्यक्ती, ल्हान भुरगो व्हडल्या गोलियाताक सांगता, इम्पॉसिबलाक सांगता. इम्पॉसिबल. सगळें सैन्य भियोन फाटी रावल्ल्या वेळार एकलो व्यक्ती मुखार येवन सांगता. मगाचें न्हू मस्तपटी आमच्या जिवितांत आमचे की व्हडले समस्या आयिल्ल्या वेळार कोणाय कडेन सॉल्व करून जावंकूच ना. थंय गेलो, हांगा गेलो, ताजें कावन्सिलींग जालें, हांगा कावन्सिलींग, ताणें माथ्यार हात दवरले, आनी कितें केलें, आगमेद दिलें, तें केलें, हें केलें, कितें केलें रे जावना. सगळ्यां कडेन वचें सोडा. मगाचें न्हू पयलें तुमच्या देवा कडेन येया. कम टू युअर गॉड. तुज्या देवा कडेन या. आयिल्ल्या वेळार असाध्य म्हणलें खंयचें ना. हांवें सांगलें उतरांनी हांगासर सामुवेल सांगता, कोणा कडेन परिहार दिवंक जायनातलें ताचे कडेन परिहार दिवंक साद आसा. ही कॅन सॉल्व ऑल युअर प्रॉब्लम्स, नॉट द ह्युमन बिंग्स. खंयच्या कावन्सिलिंगात ते बरो जायनातलो भुरगो जेजू लागीं आयिल्ल्या वेळार बदलता. कित्याक बदलता गे म्हळ्यार ताचे थंय सकत आसा. सकत थंयसर आसा. त्या देखून तो म्हणटा, हांव आयलां सर्वेस्पराच्या नांवी आनी तो आज तुका म्हज्या हातान घालतलो. कोणाच्या हातान घालता? व्हडली सकत ह्या ल्हान हातान घालूंक जायत की. दर्यो आनी आमचे घरा आसले कट्टी आनी तो बरोवन जाता की जायना. इम्पॉसिबल. मुखार रावला, सादूच ना ताका सोलवंक. सक्कड लोक भियान थरथरतना आमी आज नियाळ्ळें पयलें उतर द्वितीय नियमांच्या पुस्तकांत. ताका भिये नाका वा थरथर नाका, धैर्यान रावा, धीर रावा, थीर रावा तुमी. कित्याक म्हळ्यार
तुजो देव तुजे सवे आसा. तो तुजो हात धरता. किर्तन 46 वर्सेस 1, 2 and 3. आतां हांगासर पळया, तो कितें करता? ताणें तुका म्हज्या हातांत घाला आनी हांव तुका जिवेशी मारतलो. कितलो बोवाडतो पळया. पावर ऑफ बरवसो आनी बोवाड. हांव तुका जिवेशी मारतलो. कोणाक जिवेशी मारता? हजर आनी सैनीक भियेन फाटी रावलात. एकलो भुरगो मुखार येवन येदोळ पर्यंत झूज केल्लो भुरगोच न्ही, युद्धाचा टेक्निक ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವಂಥ युवक ह्या तरणाटो मुखार रावले वेळार तो हसता पळोवन. कोणा मुखार रावन खंयची सावलां घालची? एक कॅपॅसिटी म्हणली आसा जेणे, सामर्थ्य म्हणली आसा जेणे, त्या वेळार तो म्हणटा पळया, आज सर्वेस्परान तुका म्हज्या हातान घालतलो, हांव तुका जिवेशी मारतलो आनी तुजी गोमटी कातरतलो. कळ्ळें पुरा उतरां मोगाचें न्हू, चिंतूंक जायनातलीं उतरां. खंयतून सकत आयली गी म्हळ्यार पवित्र आत्मो ताचेर देवून आयिल्लो, देवाचो आत्मो देवून आयिल्लो म्हण सांगलां. कितें? देवच ताच्या सांगता आसलो. देवच ताच्या सांगता आसलो. आमकांय जिवितान मस्त सावल आयिल्ल्या वेळार जायना, इम्पॉसिबल, सादत ना म्हणल्या वेळार तें हांवें सांगचें इम्पॉसिबल. तातूंत जेजू म्हणटा, शिसां कडेन उलयतना जेजू म्हणटा, ग्रेस्तांनी सर्गराजाक वयचें म्हळ्यार ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಂಚೆ ಒಂಟೆ ಸೂಜಿಯ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ. ಏನು ಸಾಧಾಸಾಗೆ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಶೀಸ್ म्हणतात. जेजू कितें म्हणटा? मनशाके इम्पॉसिबल जाल्यार देवाक हर एक सादस. मनशाके इम्पॉसिबल कित्याक म्हळ्यार मनशाचें ब्रेन येदेंत आसचें, भितर मात्र आसचें. त्या देखून देवाक तशें न्ही, देवाक तशें न्ही. त्या देखून मगाचें न्हू, देवाक हर एक साद आसा. त्या देखून तो म्हणटा, हांव तुका जिवेशी मारतलो, तुजी गोमटी कातरतलो. हेच दिसा हांव तुजें मोडें आनी फिलिस्तिनांच्या सैनिकांची मोडी आकाशाच्या सुकण्यांक रनवाट मनजात्यांक खावंक दितलो. हे परी इस्रायेलाक एक देव आसा म्हूण सगळ्या पृथ्वीक कळीत जातलें. इस्रायेलांत एक देव आसा. जुसचें इस्रायेलीन परजेन न्ही, बगार तांचो देव जुस्तलो म्हण कळीत जातलें. आनी मुखार कितें घडलें तुमकां हर एकलें की कळीत आसा. मगाच्यान ही सकत खंयतन आयली. आज आमच्या घरांनी पळया, मस्त आमचीं भुरगीं, ल्हानशीं भुरगीं इल्लें कितें म्हणी सांगलें तर जीवघात करतात. इल्लें कितें म्हणे सांगलें तसो उदकाक उडचें गी, आनी केलें सुयसायड करचें गी, डिप्रेशनाक वयचें गी, ताणें अशें म्हळें म्हाका, तशें म्हळें. ल्हान समस्या आयिल्ल्यांत कॉलेजींत कोणेंय कितेंय सांगलें, बरें शिकने म्हूण सांगलें, कोणेंय मोग केलं चेड्यान चेडून हांसोवन गेलीं, त्या वेळार डिप्रेशनाक वचून जिवूत दिल्लीं कितलें गी भुरगीं आसात. कित्याक म्हळ्यार तांकां कळीत ना, संवसाराचो मोग लिमिटेड मोग. आयस्क्रीम आसतलें बरी, आयस्क्रीम आमकां दिल्लें अंगत दवरून आमी घरा वचून खावया म्हूण बसूंक जायना. तें मागीर कितें करीचें, स्पून काण सायडीक दवरून स्ट्रॉ दिवचें पडटा. कित्याक म्हळ्यार तें पुरा उदक जावन आसता. त्या देखून म्हाका संवसाराचो मोग उडास दवरीचें. आयस्क्रीम मोग आसतलें बरी, घट्ट आसतना खावन सोडीचें, मागीर मेळना, मागीर आमकां मेळूना म्हूण सांगचें बरी ना. त्या देखून आयस्क्रीम मोग. त्या देखून संवसाराचो मोग परमनंट न्ही, देवाचो मोग परमनंट. देवाचो मोग परमनंट. आय लव यू म्हूण सांगचें त्या काळजाचे उडी एक दीस रावूंक पुरो जाल्यार कुर्सार उमकाडचो जेजू आमचो मोग आमकां केदींकच उणो करचो ना, उणो करचो ना. त्या देखून गोलियात विरुद्ध झुजाक रावल्ल्या वेळार दाविदाक जैत दिल्लें कोणें? दाविदाची सकत न्ही, दाविदाची सकत न्ही, कोणाची सकत? देवाची सकत. त्या देखून आमचो भावार्थ मोगाच्यान ह्या वर्सा आमी बरवसाचे यात्रेक जावन मुखार वेता आसतना केवल ह्या वर्सा मात्र न्ही, बरवसो आमकां आमचे जिणयेक एक प्रेरण जायचें, आमच्या जिणयेक एक घट्ट फावंडेशन मेळाचें. आनी हांगातून मुखार वेता आसतना आमी क्रिस्तांव कुटुंबां तो भावार्थ आनी बरवसाचेर बांदून हाडिल्लीं कुटुंबां जायचें मोगाचें. तशें जाल्ल्या वेळार खंडीत जावन आमकां जैत मेळटलें. आनी आमी नियाळ्ळीं उतरां जावन आसात वडल निर्गमान पुस्तकान चॅप्टर 14 वर्सेस 13 and 14. थंयसर मोइजे पळया. लोक मोइजेर शिराप घालता आसतना कित्याक हांगा हाडले? हजार आनी लाखांनी लोक मोइजे मुखार रावन उलयता आसतना
मोईजे म्हणलो एकलो व्यक्ती थरथरना भियेना टेन्शन करना गमेना कांय टेन्शन करना. कित्याक म्हणा तो कितें म्हणटा ताची नदर कंप्लीट देवाचेर आसली. ताणें करचें न्ही देवान करचें म्हणलें बोवाड ताका आसलो. तातूंत तो कितें करता भियेनाकात धैर्य घेया वगेच रावा तुमी बी सायलेंट वगेच रावा. कित्याक वगेत रावचें म्हळ्यार मनशान वगेच रावल्ले वेळार देव काम आराम करता. तितले म्हणसर मनशान हांवें केल्लें हांव म्हजें हें पुरा म्हजें हांव करता म्हण गेल्ल्या वेळार देव सांगता काय कर तूं मागीर पळय तुका जायनातल्या वेळार हांव करता म्हूण. तातूंत आमी कितें करीचें आमकां न्ही समया आमकां न्ही तुज्या नांवाक जावं सर्व महिमा. किर्तन 115 पयली वर्ड सांगता आमकां न्ही तुज्या नांवाक जावं सर्व महिमा. आनी हांगासर निर्गमन पुस्तकान चॅप्टर 14 वर्सेस 13 and 14 सांगता तुमी भियेनाकात धैर्य रावा आनी मुखार वचा. तिसरें जावन आसा एलिया ताच्या जिवितान घडिता निरास आनी भुकेलो व्यक्ती. रायांच्या पयल्या पुस्तकांत चॅप्टर 19 वर्सेस 4 and 8 तो म्हणटा म्हाका निरास जाला म्हाका बेजार भोगता कित्याक आनी कित्याक म्हाका तुवें जिवन दवरलें म्हूण तो धांवून आयिल्ल्या वेळार थंयसर देव ताका बरी न्हीद येवची बरी करता. उठता आसतना तें कितें आसता बरी एक इंगल्यांत बाजली बकरी आसता. बकरी खाल्ल्या वेळार भियेलो एलिया धैर्यान भरता आनी मुखार ताजें मिसांव कंटिन्यू करता. म्हाका धैर्यान बरोवंक आमकां देव खाण दिता. खाण जेवण देवान दिवचें आमकां विशेश देणें. तातूंत म्हाका हर एक जेवणा खाणा पयलीं आमी कितें करता म्हळ्यार एक ल्हानशें मागणें आमी करता. कित्याक म्हळ्यार आमी खावचें खाण बरें करून प्रिपेर करूं ना म्हूण न्ही केल्लें सामा जावना म्हणून न्ही. कित्याक म्हळ्यार देवाक आमी अर्गां दिवचें. थँक्यू फॉर दीस फूड. मसणाक घरा मस्त जेवण आसता पुरा जेवण जेवंक जायना. थोडें मात्र जेवया थोडें जेवण जेवंक जायना. तातूंत आशिर्वाद घालून आमी हर एक दीस जेवणाच्या पयलें देवाक अर्गां दिवचें. कित्याक म्हळ्यार देव आमचो मजतदार आमच्या बशेंत आज पर्यंत जेवण ताणें उणें करूंक ना आमचो मजतदार. दुसरें जावन आसा तुमच्या जिवितान देवाचो मजत केदाळा पुरो आमकां लाभला. म्हाका केदाळ लाभला. हर एक नियाळ आमी देवाक अर्गां दिवचें. दुसरें देव आमचो गूण करणार. देव आमकां भलायकी दिता. निर्गमन पुस्तकान चॅप्टर 15 वर्सेस 26 निर्गमन बुक ऑफ एक्सडस चॅप्टर 15 वर्सेस 26 म्हणटा आमकां कित्याक हांव तो सर्वेस्पोर जो तुमकां बरी करता. हांव तो सर्वेस्पोर तुमकां बरी करता. ते देखून तुमी भियेनाकात धैर्य घेया तुमकां देव बरी करता. निर्गमन 23 वर्सेस 25 सांगता आनी पिडा शिडा तुमचे तो न्हू पयस करतलो. तुका बरी करता मात्र न्ही तुवें मागणें करून आराम केल्ल्या वेळार बावार्थ दवरल्या वेळार तुजी सगळी पिडा शिडा हांव तुजे तोन खाण पयस करतलो भियेनाकात. किर्तन 30 वर्सेस 2 सांगता आमकां सर्वेस्परा म्हजे देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलय. म्हळ्यार म्हाका 3 उतरां आमकां कितें सांगतात. देवाचें उतर कितें म्हणटा आमकां सर्वेस्पर देव आमकां बरी करता. देव आमकां बरी करता. विजडम 16:12 जणवायच्या पुस्तकांत 16व्या अध्यायान 12वी वळ आमकां सांगता तूं गूण जावचें तुका गूण जावचें आलो पालो इंजेक्शन मेडिसिना द्वारे न्ही बगार तुज्या उतरा वरवीं ताणें आपलें उतार धाडून आमकां ताज्या उतरा वरवीं हर एकलें की बरें केलें. तरेपडी खंयची रिती गेल्लीं खंयची मागणी आयकत आसतना गूण जाल्लीं कितलेगी जाण आसात. ती खंय आस्पत्रेक सर्जरी केल्ली न्ही वखद काण गेल्ली न्ही देवाचें उतार तांकां आयकत आसतना ताणें उतार धाडून गूण केलें. उतार धाडून ताणें गूण केलें. ताका देखून म्हाका भावनांनी भयणीनो देव आमकां गूण करता आनी देव आमकां गूण करता मात्र न्ही तो आमच्या गरजांक पावता. तो आमच्या गरजांक पावता. आज आमी नियाळ्ळीं तीं उतरां जावन आसात लुकाच्या सुवार्तेंत 7व्या अध्यायान देव आमकां गूण करणार म्हूण सांगता आसतना मजतदार म्हणटा आसतना देव कशें आमचो मजत करता. कोणीय आमकां मजत करीत जाल्यार आमच्या कुमकेक पावपाचें जाल्यार आमकां कुमक करीत जाल्यार ताणें आमकां समजून घेवचें. आमची परिस्थिती ताणें
समजून गेल्ल्या शिवाय ताका आमकां कुमो करूंक साथ जायना. आज आमी आयकल्लें नियळ्ळें उतरां आरंभार आमी वाचलें सुवार्ता जावन आसा लुकाच्या सुवार्तेंत 7 अध्याय 11वे वळींत जेजू विधवीच्या पुताक जिवंत करता आनी थंयसर पळया थंयसर एक शहराच्या दरवाट्या सरशी पावता आसतना जेजू मेल्लो मनीस मनशाक मातयेक पावंक म्हणून भायर सरून वेताले. म्हळ्यार तोंडा लागीं तांकां व्हरता आसतना मरण पावलो व्यक्ती त्या पुरशांवाचे संदर्भ आमच्या मतीक हाडया. आनी थंयसर मेल्लो मनीस आवयक एकलो सुपूत ताका दुसरें खंयचें आदार नासलें. आनी थंयसर मुखार बरयता ती एक विधव जावन आसली. म्हळ्यार तिका दुसरो आदारच ना. आनी हें पुरो जेजू समजून घेता. सगळें जेजू समजून घेता. हाचे की पयलें घडली मुखार घडली असर पळयत आसतना मस्तपटी कोणागे आपणान सांगता आळे तो आमचो मस्त कुमोक केलो मनीस आमकां देव तेंपल बांदूंक आनी परताने मस्त कुमोक केला. ताज्या पुताक दुबेक कोणागे भलायकी बरी ना ताका भलायकी दी म्हूण सांगलें आसा. आनी सिमांव सांगता म्हज्या मांयक सासू मांयक भलायकी बरी ना ताप आयला वचून गूण करया अशें थोड्यांनी येवन सांगलें आसा. आनी जेजू एका घरा नियाळ दिवन आसतना देवाचे उतार प्रगट करनासतना वयलें काले म्हणटात पाक्या उक्तें करन आरे घराच्या पिड्यान वळवळताल्याक आरे घराची पिडीक त्या पिड्यांत आसल्याक सकलो देव येतात. थंयसर तांचो बोवार्थ ताणें आपोवन हाडलें हेरांनी आपोवन हाडलें आनी हेरांनी वळख करून दिल्ली. आनी बापायन आपल्या भुरग्याचे विशयी सांगलें म्हज्या पुताक इतल्या वर्सां देंवसार धरला ताका सुटका दी तो मस्त कश्ट येता. इन्फ्लुयन्स केलें. हांगासर पळया कोणेंय इन्फ्लुयन्स करूना कोणेंय सांगूना तो ती विधवी ताका एकलो सुपूत तिका एकलो सुपूत आदार ना मुखार ती जिणी आतां हिरो आसलें झिरो जावन पावता. असाध्य तांच्या जिवितांत जेजू कोणेंय सांगूना. जेजू समजून घेता. जेजू समजून घेता. खंय मनशां समजून घेता गे म्हळ्यार हो पूत ना जाल्यार जे जिवितांत कितले कश्ट आसा म्हणून तो समजून घेता. त्या देखून तो कितें करता त्या तरणाट्याक जिवंत उठयता जीव दिता. आनी भोव अपुरबायेचीं उतरां थंय कितें गे म्हळ्यार तो जिवंत जाल्लो भुरगो उलोवंक सुरू करतना ताका व्हरून ताच्या आवयच्या हातान दिता. आळे तुजो पूत पाटी येयलो आनी रड नाका तुज्या दोळ्यान दुकां येवचें नाका कित्याक म्हण आमचो देव आमचे मदें आसा मात्र न्ही आमच्या सांगाता आसा. तो आमकां समजून घेता. आनी हांगासर बरयला जेजूक त्या स्त्रियेक पळयत आसतना ताका मस्त बेजाराय म्हणशी भोगली. ताजे कण्वळ्यान भरलो ताजें काळीज कण्वळ्यान भरलें. 13वी वळ सांगता सोम्यान तिका पळयतस ताचें काळीज कण्वळ्यान भरलें. तो म्हणलो रडनाका बाये रडनाका तूं रडनाका. आमी मस्तपटी रडता आसतना आमचे कश्ट सोसूंक जायनातल्या वेळार आमच्या जिवितांत मस्तपटी आमकां उतरांत भायर येनातल्या वेळार कितें उलयचें म्हण कळनातल्या वेळार दुखांत जिवन जाल्ल्या वेळार जेजू म्हणटा रडनाका भियेनाका हांव आसा. तो हर एकी समजून घेता. त्या देखून देव गूण करणार तो कण्वळ्यान भरता. आनी मी वाचता माथेवाच्या सुवार्त्यान मॅथ्यू चॅप्टर 14 आनी मॅथ्यू चॅप्टर 13 हांगासर आमी 14 आनी 15 दोनांत ती आमी पळयता 5,000 लोकांक जेवण दिलें आनी 4,000 लोकांक जेवण दिलें. आनी थंयसरी पळयता आमी जेजूचें काळीज कण्वळ्यान भरता. ताका त्या लोकांक पळयतना बिरमत भोगता. इतले पयसतान लोक आयल्यात बुकेन फाटीं गेलीं जाल्यार तकली घेवन गोळ्योन पडोवंक पुरो ती नित्राण जावन पडोवंक पुरो. कितलें चिंता पळय आमचो देव. मस्तपटी आमी देवाक वेळ दिना मोगाचें न्हू जाल्यार आमचो देव आमचे विशयांत खंत करता. त्या देखून आमकां किर्तनगार सांगता सर्वेस्पर म्हज्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलें. देव आमकां बरो करता. देव आमकां गूण करता. इजाया प्रोदेच्या पुस्तकान 53 वर्सेस 5 पूण आमच्या अपराधा लागून ताका विधलो
आमच्या पथकां लागून ताका चिरडिलो. ताचेर पडलेले केस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गये वरवीं आमकां भलायकी मेळ्ळी. आमी बरीं जाले. हांव जेरमाया 30:17 सांगता, हांव तुका परत्यान भलायकी दितलो आनी तुजें गायी बरें करतलो. भियेनाका. मोगाचें आमकां बरीं करूंक, आमकां भलायकी दिवंक, आमकां सुटका दिवंक आमचो देव हजर आसा. तर जेजू आतां आमचे मदें उंड्या रुपार येवंक आसा. आमचे मदें गोलियाता बरी व्हडले समस्या आसूंक पुरो, खंयसरी परिहारत मेळना जावंक पुरो. असाध्य म्हणलें तुमी घेवन हांगासर आयल्यात जाल्यार आज जेजू आमचो राय उंड्या रुपार, आमचो भलायकी दिवचो देव, आमचो मजतदार, आमचो गूण करणार आमचे मदें येता, आमचे लागीं उलयता, आमची बोगनां तो समजून घेता. आमी उलोवचे पयलेंच ताका आमचे भितर कितें करता म्हूण ताका समजता. त्या आमच्या सोम्यांक आमचें जिवन समर्पण दिवया. ह्या आराधना वेळार आमी सगळें एकामेका पासून मागया, आमच्या गरजां पासून आतां आमी मागया. जेसू मोगाळा आराधन तुका. जेसू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा आराधन तुका. येसूड बोंडारा आराधन तुका. जेसू मोगाळा, जेसू मोगाळा आराधन तुका. जेसू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा आराधन तुका. येसूड बोंडारा आराधन तुका. उंड्या रुपार तूं लिपोण आसाय, दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय. उंड्या रुपार तूं लिपोण आसाय, दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय. कृपेन तूं आमकां नेटोवन आसाय, पोवी सांगात तुजो थिवून आसाय. कृपेन तूं आमकां नेटोवन आसाय, पोवी सांगात तुजो थिवून आसाय. जेसू मोगाळा आराधन तुका. आराधन तुका. जेसू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा आराधन तुका. येसूड बोंडारा आराधन तुका. उंड्या रुपार जेजू आमचे मदें हजर आसतना ताका आमी पळोवया. जेजू मोगाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा आराधन तुका. ही म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या, म्हज्या मजतदारा, म्हज्या गूण करणारा,
म्हजी पिडा हर एक खंत बेजाराई तुजे मुखार हांव सांगूंक शेतां. म्हज्या उणायपणाच्या अस्खतकायेच्या जिवितांत तुजे मुखार हर एक हांव उगण दवरूंक आशेतां. म्हज्या सोलवणेंत तूं म्हाका जैतताय म्हणल्यार बावर्त म्हाका आसा. जेजू मोगडा आराधान तुका. जेजू दयाळा आराधान तुका. मान गौरव तुका. जेजू मोगडा आराधान तुका. आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा आराधन तुका. येसो दोंडारा आराधन तुका. स्वादिक जेजू तू आमचो आसरो. तुजे विना कोण आमकां दुसरो. स्वादिक जेजू तू आमचो आसरो. तुजे विना कोण आमकां दुसरो. सोम्या जेजू तू बळी बरो. तूं सामचे जिणेचो एकच तारो. सोम्या जेजू तूं बळी बरो. तूं सामचे जिणेचो एकच तारो. जेजू मोगडा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा आराधन तुका. येसू दोंडारा आराधन तुका. जेजू मोगडा जेजू मोगडा आराधन तुका. आराधान तुका. जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका. आराधान तुका. कृपे सागोरा कृपे सागोरा आराधन तुका. आराधान तुका. येसू दोंडारा आराधन तुका. हालेलुया. जेजू तूं आमकां गुण करताय. हालेलुया. जेजू तूं आमचो मजत. जेजू तूं आमचो गुण करणार. हांव तुजेर बरो सोपातकेणी दवरता सोम्या. तूं आमकां भलायकी दिताय. तूं आमकां सुटका दिताय. तूं आमची पिडा गुण करताय. तूं आमच्या कश्टा दुखांत आमच्या संगात रावताय सोम्या. तुका जावं सर महिमा आराधन वखाणी तुका जेजू. हालेलुया. 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 आराधन तुका. हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 जेजूच्या हजरपणांत आमी थोडोसो वेळ आमकां आमी समर्पण दिवया. समर्पण दिवचें म्हळ्यार आमचे आकांत ताका अर्पणचें. समर्पण दिवचें म्हळ्यार खंयचें परा आमचें तें असाध्य म्हणलें आसा तें ताका आमी दिवचें. शिसा लागीं आसले 5 उंडे 2 माशल्यो मात तितल्या 5,000 लोकांक जेवण दिवंक तांकां असाध्य म्हणशें बगलें. 4,000 लोकांक जेवण वाडटा आसतनाय असलें जेवण मस्त उणें असाध्य म्हणशें बगलें. आनी ताणें कितें केलें? तांचें तें आसलें जेजू कडेन हाडलें, ताच्या हातांत समर्पण दिलें. खंयचेंय दोवर नासतना तांचे लागीं आसलें उणें इल्लेशें ल्हान हर एक जेजूच्या हातांत दिलें. एक पोटी म्हज्या भावांनी भयणी, तुजें असाध्य म्हणलें कितें आसा तें तुज्या हातांतलें काण्ण, तुज्या मोतींतलें काण्ण ताच्या हातांत तुवें दिल्ल्या वेळार तो उदंड मापान आशिर्वाद वता. 5 उंडे 2 माशल्यो 5,000 लोकांक वाडले बरी. तुजें असाध्य म्हणलें जें कितें आसा तुवें त्या जेजूच्या हातांत समर्पण दिल्ल्या वेळार तुजें निरास, बेजाराई, उणेंपण, गूण जावंक असाध्य म्हणली पिडा, सोसूंक जायना म्हणले कश्ट, हर एकल्यानी सांडल्या वेळार, कोणी ना म्हूण मतीक आयिल्ल्या वेळार म्हज्या मोगाच्या इश्टानो तुज्या हातांत दवरनाका. तुका कळ्ळें जायना म्हूण सांगून तुवें करचें प्रयत्न पुरा केले आनी उरलें तो करूं दी. दाविदान सांगिल्लीं उतरां मतीक हाडा. दाविदान सांगिल्लीं उतरां, दाविदान सांगिल्लीं उतरां म्हजें थंय झुजूंक सकत ना, म्हाका एक्सपिरियन्स ना. म्हजें तें आसा कितें गे म्हळ्यार सर्वेस्परा देवाच्या नांवी हांव रावलां. सर्वेस्परा देवाच्या नांवी. धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकान आमी वाचता, सर्ग आनी संवसारा मदें देवान एक नांव दिलां. तें नांव उलो मारतले हर एकलें की सुटका सडवण लाभतली. तें नांव जावन आसा जेजूचें नांव. तुज्या कुटुंबांतय आसली हाडा दूख, खंत, बेजाराय. जेजू थंयची हाडा तुमचें टेन्शनां, तुमची योजना, तुमची खंत, तुमच्या जिवितांत जाल्ली थोडी गडितांतून तुमी मस्त निराश जालात. रीण सोडून आसा घरा, समस्या सोडून आसात, कितें मुखार म्हणलें आमकां कळीत ना, मस्त बेमनशें बगता. हर एक जेजू कडेन हाडा मोगाचें. एक उडास दवरा, मनशाक तें असाध्य. तुवें तुजी प्रयत्न केले, तुका भोगलें तें असाध्य म्हूण सांगून आतां तुजे कडेन दवरनाका, जेजू कडेन समर्पण दी. आनी जेजू त्या विधवेक पळयता आनी ताचेर काळीज कळवळटा आनी तो तिका म्हणटा, बाये रडनाका, रडनाका. कित्याक म्हळ्यार तुजीं दुखां पुसूंक हांव आयलां. भियेनाका, भियेनाका. सोम्या तूं हांगासर आसतलें जाल्यार, तूं आमच्या मदें आसतलें जाल्यार म्हजो भाव जिवंत आसतालो. म्हज्या भावाक मरण येता येवचें ना कोणाक. मार्तान सांगलीं उतरां. आनी जेजू लाजराच्या फंडा लागीं वेता. 4 दीस जाले, इम्पॉसिबल.
4 दीस जाल्ले म्हणटा आसतना दॅट इज इम्पॉसिबल. इट इज ओनली फॉर यू अँड फॉर मी इट इज इम्पॉसिबल. फॉर माय गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल. हर एक साद आसा आमच्या देवाक. एवरीथिंग इज पॉसिबल. लाजरा उठून भायर ये. असाध्य म्हणलें साध्य जालें. मगाचें न्हू थांबडो दर्या बरी तुमचे मुखार अडखळी येवन रावलात गी. तुमी हाती घेतलें काम खंयचेंय मुखार वचना गी. घर बांदूंक आराम केलें, बिझनेस आराम केलें, पुरो लॉस जावन आसा गी. थांबड्या दर्या बरी असाध्य म्हणलें आयिल्ल्या वेळार इस्रायल परजा थरथरता, भियेता. भियेन कितें उलयता म्हण तांकांच कळनातल्या वेळार तुमची परिस्थिती तशीच जाला जाल्यार आज ते हर एक जेजू मुखार हाडा मोगाच्या. आज तुमी हांगा आयल्यात तुमकां कोणाय की जेजू रिते हातांत खाली हातांत घरा वसा म्हण धाडना. ताजें काळीज कण्णवळ्यान भरिल्लें काळीज. ताजें काळीज तुमचे हर एक कश्ट समजून घेवचें काळीज. समजून घेवचें काळीज. जेजूकच पळया, ताकाच पळया. जेजू मोगाळा, जेजू दयाळा. आराधान तुका, आराधान तुका. जेजू मोगाळा आराधान तुका. सगळें गवया काळजातून आमकां समर्पण दिवन गवया. जेजू जेजू दयाळा आराधान तुका. आराधन तुका. कृपे सागोरा जेजू तूं कृपे सागोर. आराधन तुका. आराधान तुका जेजू. येसोडवो आराधन तुका. दोनी हात आमचे सकास वयर बऱ्या. म्हज्या मोगाच्या इश्टानो, बाबानो, भयणीनो, आज तुमी जेजूच्या हातांत कितें परत दिजें म्हूण तुमी चिंतलां. हर एकी उबारल्या हातांत समर्पण दिया. जेजू हांव आज हे म्हजे खंत, ही म्हजी दुकां, ही म्हजी पिडा, ही म्हजी अस्खतकायी, हे म्हजे खंत, हे म्हजे कुटाम, हे म्हजें असाध्य म्हणलें पुरो आसा. हर एकी तुका समर्पण दिता. दोनी हात वयर उबारा. कोणायकी पळयनाकात. ह्या संवसारांत कोणीय तुमकां भलायकी दिवंक शकना. खंयची सकती भलायकी दिवंक शकना मोगाचें न्हू. जेजू मात्र भलायकी दिवंक शकता. ओन्ली जीजस, ओन्ली जीजस. कोणीय आमकां बरें करूंक शकना. कोणीय आमच्या सांगात दीस आनी रात रावनात मोगाचें न्हू. ओन्ली जीजस. त्याच नांवांचेर पातयेणें दवरया. ताकाच पळया. हर एकी समर्पण दिया. पयलें असाध्य म्हणलें कितें आसा, जायनंत म्हणलें आसलें तें दिवन पळया. तुमी एक आशिर्वाद जातले. तुमकां आशिर्वाद न्ही, तुमीच एक आशिर्वाद जातले. मागया. जेजू मोगाळा, जेजू दयाळा. जेजू मोगाळा आराधान तुका. आराधन तुका. जेजू दयाळा. जेजू दयाळा आराधान तुका. आराधन तुका. कृपे सागोरा. कृपे सागोरा आराधान तुका. आराधन तुका. मगच्यान थोडोसो वेळ दोळे आमी धांकया. दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. तुजे लागीं ह्या वेळार तुवें दोळे धांकून आसल्या वेळार
तुज्या काळजांत तो उलोवंक आशेता. जण एकल्याच्या काळजांत तो उलोवंक आशेता. कित्याक म्हळ्यार तुजो देव तुज्या सांगाता आसा. तुज्या सांगाता तो जियेता. तुज्या थंय तो जियेता. तुज्या मुखांत्र तो हेरांक सुवार्ता परगट करूंक आशेता. सुवार्ता म्हळ्यार बरी खबर. तुमचें एक बरी खबर जायची. तुज्या जिवितांत असर्या विस्मीत जावन रचलो देव, विचित्र जावन रचलो देव तुज्या आवयच्या गर्भांत रूप नासतल्या त्या दिसांनी तूं जल्मल्ल्या वेळार रूप नासतना तुवें आसल्या वेळार ताचे दोळे तुजेर पडले. तुज्या बाळप्रायार भुरगेप्रायार ताणें तुका आपयलें. तो जाणा आसा तुका. तुजे हर एक चिंता तो जाणा आसा. ही नोस एवरीथींग. हर एक जाणा आसा. तो तुका समजून घेता. म्हजे बाबा भयणी, हर एकल्यान तुमकां सांडुल्ल्या वेळार, तुमकां सकला गेल्ल्या वेळार, तुमकां निराश जाल्ल्या वेळार, तुमकां दुखयल्ल्या वेळार, कोणी समजून घेवंक सकनात म्हण तुमकां कळिल्ल्या वेळार जेजू समजून घेता. बाबा जेजू समजून घेता. भयणी, भियेनाका, भियेनाका. उंड्या रुपार तूं लिपून आसय. दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय. उण्या रुपार तूं लिपोण आसाय. दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय. कुरपेन तूं आमकां नेटोण आसाय. कुरपेन आमकां नेटयताय सोम्या. कुरपेन तूं आमकां नेटोण आसाय. तुजी कृपा आमकां लाभून आसाय सोम्या. पोवी सांगात तुजो देवून आसाय. तुमचो आमचे मदें आमच्या सांगात आसाय. पोवीत सांगात तुजो देवूण आसाय. सांगात आमी गावया. जेजू मोगाळा आराधन तुका. आराधन तुका जेजू दयाळा. जेजू दयाळा. आराधन तुका. आराधन तुका. कुरपे सागोरा. कुरपे सागोरा. आराधन तुका. आराधन तुका. ये सोडवून दरा. ये सोडवून दारा. आराधन तुका. परत आमचे दोन्ही हात आमी वयर उबारया. सोमेक आमी स्तुती करया. सगळी आमची तेसावां आज आमकां हांगासर आयिल्ल्या वेळार कितें बरं तेसावां तुमी हाडल्यात. कितें बरं आंगोणें घेवन तुमी हांगासर आयल्यात. आंगोणें फारीक करून तुमी आयल्यात. तुमचे तेसावां आंगोणें काळजाचे अत्रेग तुमी घेवन आयल्यात. कितें बरं मागणें करीचें म्हूण तेसावां घेवन तुमी आयल्यात. हर एक समर्पण दिवया. तुमची पेटिशनां कितें आसल्यार खंयचें बरं मागणें तुमी आज घेवन आयल्यात. कोणा पासून मागणें करचें म्हण आयल्यात. हर एकल्याचें नांव तुमी मती काडा. हर एक संदर्भ मती काडा. कोणान तें परिवर्तन जावंक आसा त्या व्यक्तीक समर्पण दिवन सांगता मेळना आमी मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळ्यांच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरेफात आमकां हर एकलें सुटका सर्वण तुवें फावो केलें. आज हांगासर जमलेल्या सर तुज्या भुरग्यांचेर तुजे विस्तार आशिर्वादां घाल सोम्या. कोणीय निराश जावन फाटीं वचना आसतना, आशिर्वाद मेळूं ना म्हण फाटीं वचना आसतना
तुझी आशीर्वाद मेळ्ळी म्हणत अदोस काय ना पाठीवेचे बरी आशीर्वाद घाल जण एकल्याचे तुझे आशीर्वाद देऊन येऊन दी तुझ्या नावाच्या महिमेपासून त्यांना आशीर्वादान बरसून या हालेलुया 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 हे तुझे भुरगे आज किती बरा मागणे करनासत हर एक त्यांना मेळच्या बरी जाऊन दी आमेन हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. जेजू आमचे मध्ये असा तो खरंच आमच्या मध्ये हजर असा ताकाच पळोवन हे देवडा सक्रामेंता हे दळपरी आमच्या लागीं उलयले आमच्या लागीं न्ही आमच्या काळजांत उलयले आमच्या मोतीन तूं उलयले ती उतरां आनीक म्हज्या मोतीन तशेंच जिवंत आसात जिवाळ जावन आसात आमकां हर एकल्यांकी धैर्य कुरपा दिवची उतरां तूं आज आमच्या लागीं उलयलें सोम्या म्हाका मस्तो धैर्य म्हणशें बगलें म्हाका मस्तो समाधान म्हणशें बगलें खंय एक तर भितर विदीन मी आय एम फिलींग एट पीस समाधान म्हणशें बगलें म्हाका मस्तो टेन्शनार हांव आयिल्लो टेन्शनार हांव आयिल्लीं मस्तो बेजार म्हाका आसली आज म्हाका तें पुरा पयस गेलें बरी जालें ये देवडा सक्रामेंता हे उंड्या रुपार तूं हजर आसाय मात्र न्ही आमकां हर एकल्यांकी तुवें आशिर्वाद दिले येया नमान करया आनी सांगात गावया ये देवडा सक्रामेंता ये देवा वेची सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलय तुझ्या सरवणेचो फळ सदांच आमचे तेमी बगे सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरान आमी मान करो आमकां दयेन फाव कर जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना
त्या परी आसात. देवान केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता. अजित रॉन्सन डिसोजा मँगलोर, रिचर्ड अपोलिन सल्डाना बॉम्बे, सिल्विया फर्नांडीस पांगला, प्रेमा लोबो कल्याणपूर, जॉन आनी प्रेसिल्ला बारकोर, कॅन्यूट मॉरस आनी कुटुंब मणिपाल, सरिता डिसोजा उमजूर, मॅकलिन डायना वाज पांगला, मेल्डन आनी मिल्टन वाज पांगला, रिशल डिसोजा सांताकट्टे, अवरिन डिसोजा बाळेहोन्नूरू, डेसी फर्नांडीस पडुकोणे, ग्रेटा विल्फ्रेड कार्डोजा मणिपाल, सरिता सियोन मिरांदा कलमाडी, डेजमन डेविस डिसोजा पक्षिकेरे, सरिता डिसोजा ब्रह्मावर, हनीटा डिसोजा आनी कुटुंब मँगलोर, आराधने बोट माल्पे, प्रेज द लॉर्ड बोट माल्पे, सामुएल फर्नांडीस तोट्टम, फ्लाविटा अपोस मँगलोर, फ्लाविया अपोस मँगलोर, गेविन सिक्वरानी कुटुंब बॉम्बे, लुसी पिकार्डो ब्रह्मावर. तशेंच जॉयस फर्नांडीस बॉम्बे बरी भलायकी मेळोवंक, अँड्रिया कार्डोजा बँगलोर, मेरिटा डिसोजा बारकोर हांच्या तेसांवा खातीर. सिंथिया डिसोजा अचात्म्या खातीर मीस दिता. तेरेजा डिसोजा आनी कुटुंब कालमाडी, एवलिन कॉड्रस हिच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. जॅकलिन कॉड्रस मँगलोर, अंजलीन मचादो हिच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. शालेट पिंटो आनी कुटुंब कालमाडी, ॲलिस आनी जोझेफ डिसोजा हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. अनिल डिसोजा आयविल डिसोजा कालमाडी, केरसन आनी फर्नांडीस हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. फ्रँकलिन केरळा, रॉबिन्सन रोड्रिगस हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. रिना रोड्रिगस मँगलोर, जॉन डिसोजा हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. रुडॉल्फ आनी ट्रिजा डिमेल्लो कालमाडी, घरच्या आलमावाक मीस दिता. सेंट मरीज बोट माल्पे. येतां सोम्या मंदिरां गावनोवी गितां, अर्गां दिवन तुका आमी अर्सिता. येतां सोम्या मंदिरां गावनोवी गितां, अर्गां दिवन तुका आमी अर्सिता. तूं सोम्या आमचो आदार सर्वांचो, तुजे लागीं येतां तूं आमचो आसरो. येतां सोम्या मंदिरां गावनोवी गितां, अर्गां दिवन तुका आमी अर्सिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवे. आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्तताई म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमकां हर एकलें की एक बरी खबर मेळ्ळा. बरी खबर कितें गे म्हळ्यार आमचो देव आमचे तो न्हू पयसना. आमचे देव आमच्या मोदें येना. आमचो देव आमच्या सांगाता आसा. आमच्या सांगाता आसा आनी तो आमकां सांगता भिये नाका, धैर्य घे. आनी तो आमचो हात धरता आनी म्हणटा भिये नाका. मोगाच्यान ही जावन आसा बरी खबर आज आमकां हर एकलें की हांव तुजो हात केदीन सोडचो ना, सांडचो ना तुका. ही धैर्याची उतरां मोगाच्यान आयकूंक आज कितलोगी लोक राखून आसा. कितलेगी जण हांव आसा तुजे सांगाता हांव रावतलो म्हूण सांगची उतरां आयकूंक कितलोगी जण राखून आसा मोगाच्यान. जाल्यार ती बरी खबर आज तुका आनी म्हाका आज हांगासर मेळ्ळा. ह्या सर देणयाक आमी अर्घ दिता आसतना हे सुवार्थेचें बरी खबरेचें बी आमचेर ओंपल्या वेळार हें बी आमी आमचे थंय दवरल्यार तें एक बी जावन उरता. आमी तें व्हड रूख जावंक सोडचें. आमचे जिणींत तें एक खाणी जायचें मोगाच्यान. तशें खाणी जायचें जाल्यार आज आमी आमकां समेक आमी समर्पण दिवया. ह्या संवसारी पैणार आमी चलून वता आसतना आमच्या पैण मुंदर व्हरता आसतना मस्तपटी आमी सुकून पडटा. आयकल्लें आमकां विसरता. परत परत आमकां उडासाक हाडचें पवित्र आत्मेचें काम जावन आसा आनी पवित्र आत्मा आमकां कुमक करता. आनी आज आमी आयकल्लें नियाळांत आमी मस्त सांगते आमी विशयांत आमी नियाळ्ळा आमी थंयसर आमी आयकल्लें जावन आसा देव आपल्या दुतांक धाडटा. तो आज्ञा दिता आमकां हर एकलें राखोंक. आनी पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार
तो आमी कितें पुरो नियाळ केला आयकला आमकां विसरल्या वेळार परत परत त्या गरजेच्या वेळार केदळ आमकां मस्त गरज आसा त्या वेळार मती काडटा. मस्तपटी आमी पवित्र आत्मेची उतरां आयकुना आयकल्लें मस्तपटी विसरला एक नवी जिणी जियोंक आमी फाटीं सरल्या जाल्यार देवातून आनी आमच्या भाव भयणीतून बक्षाणें आतां आमी मागया. हांव पातकी सर पवित्र देवा आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरण सांगता मनान चिंतून तोंडान तुसर वायट धरून आनी बरें हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासून भगेवन सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूट सोमिया काकूट क्रिस्तो काकूट क्रिस्तो काकूट सोमिया काकूट सोमिया काकूट. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा सर्व संपूर्ण देणी तुजे तोंड उपजातात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पोसोन देणी ती वाडय आनी सडय ती जतनायेन राख आनी मैपासान बाळगून दवर. आमच्या सुमे तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. पावलान तिमोतीक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भोव मोगाच्या पुता आतां सर वस्तूंक जीव दितल्या देवा समोर आनी आदिपती पिलाता उजीर आपली उत्तीम उसारणी कर ताका साक्ष दिल्या. जेजू क्रिस्ताच्या समोर हांव तुका फरमायतां तुजे कायदे विस्वासपणी पाळ आनी स्वामी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता पर्यंत कथा विणे आनी आपशेपणाने जिये. देवान निश्चित केल्ल्या वेळार तो आपणाकच प्रत्यक्ष दाखयतलो. सदैव जावं श्रेश्ठ आदिपती तो रायांचो राय धन्यांचो धनी तो एकलो मात्र अमर आनी तो आराम उजवाडांतान जियेता. खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना आनी कोणूच ताका देखूंक सकना. ताका जावं मन आनी ससनाची राजवटकी. आमेन. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. संतोषाची गीतां गावो ताचे समोर. संतोषाची गीतां गावो ताचे समोर. संतोषान सम्यक जय जय मोनये पृथ्वीये उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गीतां गावो ताचे समोर. संतोषाची गीतां गावो ताचे समोर. सर्वेस्पर सुदेव म्हूण जाणा जाया तो आमचो रचणार आमी ताची सावणां साव आमी तासो लोक
ताच्या हिंडाच्यो शेळयो संतोषाची गितां गावो ताची समोर वाकण स्तुतीये सवे ताच्या मंदिराच्या दरवाट्यांतल्या अर्गां गितां सवे ताच्या आंगणान भितर सरा ताचो उपकार मांदा ताचे नांव हरसिया संतोषाची गितां गावो ताचे समोर संतोषाची गितां गावो ताचे समोर. समस्त उभी रावया आनी मिसाच्या उद्गाराक उद्गार आमी गायन करया. Alleluia, 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 Alleluia. देवाचे उतार ऐकून बऱ्या आणि उदार काळजाण सांबाळता आणि आपले तिरासेनेन पोळ दितात ती सुबाकी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जायत्या शहरांतावन लोक जेजू सरशीन येथे साचलो. अशे लोकांचो मोह सडत येतना जेजून तांकां ही एक वोपार सांगली. एक वंपी आपलें बी वंपूंक भायर सरून गेलो. तो वंपतना तांतलें थोडें मेरेर पडलें आनी तें मस्तून गेलें आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन खेलें. हेर थोडें बी खडपी सुवातेचेर पडलें. तें किरलेलें पूण शेळ नातिल्या वरवीं करपोन गेलें. हेर थोडें कांट्या झाडकुटां मदें पडलें. कांट्या झाडां ताचे सवय वाडटना ताका तांणी चिरडून मारलें. आनी हेर थोडें बऱ्या सुवातेर पडलें आनी तेंय तें वाडून 100 वांट्यांनी फळ दिवंक पावलें. इतलें सांगून ताणें व्हडल्यान म्हळें, आयकूंक कान आसात तो आयको. ह्या वोपारेचो अर्थ कितें म्हणून ताच्या शिश्यांनी ताचे लागीं विचारलेल्या वेळार ताणें जाप दिली, देवाच्या राजाची गूड समजूंक तुमकां फावो जाला, पूण हेरांक ते वोपारीच्या रुपार दिल्यात. अशें ताणें पळयल्यारय तांकां दिसचें ना, ताणीं आयकल्यारय तांकां समजोवचें ना. ह्या वोपारीचो अर्थ असो, बी म्हळ्यार देवाचें उतर, मेरेर पडलेलें बी म्हळ्यार उतर आयकतात ते, पूण तांणी सतमांदूंक बाच्यावी जोडीन अशें जेवसार येवन तांच्या काळजांतलें उतर तक्षण काडून व्हरता. खडपी सुवातेर पडलेलें बी म्हळ्यार उतर आयकून संतोशान ते मांडून घेतात ते, पूण तांचें तें पाड रोमनांतल्या वरवीं ते थोडोसो काळ सतमानतात आनी ताळणी आयिल्ल्या वेळार तें सोडतात. कांट्या झाडां मदें पडलेलें बी म्हळ्यार देवाचें उतर आयकतले हेर थोडे, पूण ह्या जिणये सोराटावळी ग्रेस्त गाय आनी कुशलयो तांकां चिरडितात आनी तांचें फळ पिकोवंक सोडिनात. सेकी बऱ्या सुवातेर पडलेलें बी म्हळ्यार देवाचें उतर आयकून बऱ्या आनी उदार काळजान ते सांबाळटात आनी तिरासाणेन ते फळ दितात. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता की बापा तूं
मोगान तुका आस भेटयता बदलून दये होडवा जिविताका देमोन मागता जिवीत आमचे तुझे देणे तुझे वेणे अर्तारही करते जीवा तुझे गुरपे पेल्या सेवे फोळा भरे गे बापा तू होऊन डोवाय मोगान तुका आस भेटयता बदलून दये होऊन डोवाय जिविताका देमोन मागता म्हज्या मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्यापुरी सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा दयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जण एकल्यान तुका मानांक केल्ले बेटोनी समेस्तांच्या सर्वण्यांक उपकार अशें कर हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उभारुया सर्वेस्पोरांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. वयशे आमी करूंक पावू सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगडटा तीर बरवशान ताची महिमेवंत येण्याक अत्रेकता देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povi, povi, povi दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा सर्गी तुका सर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे सर्गी तुका सर्गी तुका बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी प्रगत आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें वुडो घेतलो तुका दिनवासोंक तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची.
तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत, पातकांचें मोगसाणें मेळच्या, तुमचें पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारावतलें, ही म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. सौम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे खालसीत पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येस आमी तुझे परत करता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो गुंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र साबेचो उडासकार, लियो आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझाक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळटकार, तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मुरये देवाच्या माये संगती आनी तिचो पोती भगवन जुजे, भगवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनांच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयला तें प्रार्थना दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पत्कां मोदोस आनी आमकां तळ्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतलें आमकां तुजे उदारका कोळतीन सर पातकांतली सुटाई आनी सर्व आकांतांतली वाटाई. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनाक. आमीन. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती.
शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सुम्याचे भितरेवचे म्हाका पावना पूण ज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कळसादार कोण बोडयता तो मोसो जेजू. कळसान कोण येवन अद्रेकता तो मोसो जेजू. गोपान म्हाका आरयता तुका मोजी तांबयता कोण तो मोसो जेजू. कोण तो मोसो जेजू. काळजान मोच्या स्वादीक जेजू येणे हे तुझे. ओळोंग नोजो सरले केदे ओरते बाग मोचे. काळजान मोच्या स्वादीक जेजू येणे हे तुझे. ओळोंग नोजो सरले केदे ओरते बाग मोचे. महिमा तुझी सदांच गाव तुझीच बोरी हांवें जावं. काळजान मोजा बरय जेजू दुलोप नांव तुजें. काळजादार कोण बोडयता तो मोसो जेजू. काळजान कोण येवन अद्रेकता तो मोजो जेजू. गोपान म्हाका आरयता तुका मोजी तांबयता कोण तो मोसो जेजू. कोण तो मोसो जेजू. मोगान मोच्या भरून जेजू जीव तुवें दिलो. तुज्या पवित्र रक्तान म्हाका दोनीतळ केलो. मोगान मोच्या भरून जेजू जीव तुवें दिलो. तुज्या पवित्र रक्तान म्हाका दोनीतळ केलो. सांकलींतलो सुटच्या सरगारा हांवें जोडच्या. हांव तुजो जाताना जेजू तूं मोसो जालो. काळजादार कोण बोडयता तो मोसो जेजू. काळजान कोण येवन अद्रेकता तो मोसो जेजू. म्हाका आरयता तुका मोजी तांबयता कोण तो मोसो जेजू. कोण तो मोसो जेजू. उसवाट तुजो नासता जेजू वाट दिसाना. तुजे विणे एक सुरो कांय करूंक सकाना. उसवाट तुजो नासता जेजू वाट दिसाना. तुजे विणे एक सुरो कांय करूंक सकाना. कळसान तुवें उरोंक जिवो मोगासो पेटय दिवो. जळो आखेर पर्यांत जेजू कळा नासतना. कळसादार कोण बोडयता तो मोसो जेजू. काळजान कोण येवन अद्रेकता तो मोसो जेजू. गोपान म्हाका आरयता तुका मोजी तांबयता कोण तो मोसो जेजू. कोण तो मोसो जेजू. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुवें काकुळतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा अदीक अदीक वाडय. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो
तुमचेर आशीर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उदकार हिल्डा सल्डाना कलमाडी मेरी डिसोजा मँगलोर तशेंच रॉबर्ट डिसिल्वा आनी कुटुंब वामनजुरो तुमकां देव बरें करूं आतां वेलंकनी लंकनीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर ये बो नितळे ओंकारे बो भगवंत त्रिनादीन जेजूची बो निर्मळ आवय जावं ससन जावन तुका विसरून काडली देव पुताक तूं गर्भी समोवच्या वेळी तुका भोगल्या अदीक वर्षा आनंद सो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर म्हज्या मागणेच्या उर्बेन तोच आनंद परत्यान तुका दिवंक वा तो आनीकी चड वाडोवंक हांव भोव चड अत्रेकतां हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळी माये तुज्या आनंद सो भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पातय तुज्या देवपुताचे अपरिमीत काकुळटीच्या पातयेवन आनी आमी मागले आमकां मेळटलें म्हणल्यार बरोसचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससेच्या आदारार हुंदोवन भोव कलतेपणी हांव तुज्या लागीं परततां ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे बसत विनंती कर देवाची भगवंत खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर न्हय तर म्हाका अदीक गरज अशे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परतून मागतां ते सवाय ह्या परी आसात अर्थीक परिस्थिती बरी जावंक बरी भलायकी मेळोवंक बिझनेस बरें जावंक भुरग्यांचें देणें लाबोवंक कातीची एलर्जी गूण जावंक भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक कुटुंबाच्या सणांक बरी भलायकी मेळोवंक बांदतेर बऱ्यान जावंक पांयांची दूख उगूण जावंक हातीन धरिल्लें घराचें काम वेळार पोंताक पावोवंक बरी सैरीक मेळोवंक हार्ट ऑपरेशन बऱ्यान जावंक बरें काम बरो पाग मेळोवंक येरोवपाची विजा मेळोवंक घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक बँक लोन वेळार फारीक जावंक ट्रॅव्हलिंग बिझनेस बऱ्यान चलोवंक परगांवांत बरीं कामां मेळोवंक हातापांयांनी बोळ येवंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक कॅनडा एक घर मेळोवंक ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक जाग्याचीं पेपरां विग्गी मेळोवंक मोतीक समाधान मेळोवंक किडनी डायलिसीस बऱ्यान जावंक ICUंत आसच्या भयणीक बरी भलायकी मेळोवंक प्लेटलेट्स कावंट नॉर्मल येवंक आमाल पियोवणें सोडूंक रीण फारीक जावंक भुरग्यांचें उलोवणें सुडाळ जावंक कामाच्या इंटरव्यूंत पास जावंक जिबेक आशिल्लीं कथां गूण जावंक कोर्ट केस बेगीन इत्यार्थ जावंक एअरलायन कंपनीन काम मेळोवंक शेळ ताप गूण जावंक ब्लड रिपोर्ट आनी स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल येवंक गांठी दूख बरें जावंक डिप्रेशन जावन भायर येवंक लिव्हर आनी लंग्स कॅन्सर गूण जावंक मोगाच्या भाऊ भयणीनो ह्या तेसावांक आमचीं तेसावां आमी मेळोवया आनी मोरये माये लागी आमी मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेतें म्हाका आसची वर्ती पातयेनी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां तुजो दैवीक पोत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कथावीन काळजान पेटयल्या सैमावरच्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां हे म्हजें मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां
नमान बरी आहे कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसो बघिवंची मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरी आहे कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसो बघिवंची मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरी आहे कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसो बघिवंची मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गब्रियल बडव्यान पयले पावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेल्या म्हणल्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळेक मोतयां जावं दीत म्हूण हांव खुशी वाडटां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळांत वाडोवन दीत म्हूण आत्रेकता हे दुखेस्तांच्या बुजवणे देवाचो पूत मनीस जाताना तुका बगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां तुज्या मनाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोवाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन सोम्याच्या नांवी आमचो आदार सर्गाली संसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी भोग तुजे थंय पावूं दी सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रसिल्ल्या आत्म्याक सवकसाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं काकुलदार सोम्या बावडतांच्या बुजोवणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयेळाय लगे आमी मागतां दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमांच्या मांयची तांची तूं बिरमोत पावी सोम्या आनी आतली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवं दीत जो जियेताय आनी रास करताय देव सशनाच्या सशनाक सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखोंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. Con el motivo para 475. Serasamo animai pas tai serasa de sergani samsara sorasta Dev sauna samo tai serasamo animai pas तै सरासा देव सर्गाणी संसारा सोरस्ता देव सावनाचा मोग सावनाचा सोस्निक
मोग जावना दयाळ मोग दुखले की नासता बोगसूंक सदां तयार मोग जावना सोंसणी मोग जावना दयाळ मोग दुखले की नासता बोगसूंक सदां तयार कैसर आसा मोग आनी मैपार थंयसर आसा देव सर्गाणी संसारा सोरस्ता देव जावन आसा मोग थंयसर आसा मोग आनी मैपार थंयसर आसा देव सर्गाणी संसारा सोरस्ता देव जावन आसा मोग मोग मोसोर करिना मोग हांकार धरिना मोग पेलो कश्टा ताणा केन्नाय संतोष पावना मोग मोसोर करिना मोग हांकार धरिना मोग पेलो कश्टा ताणा केन्नाय संतोष पावना कैसर आसा मोग आनी मैपार थंयसर आसा देव सर्गाणी संसारा सोरस्ता देव जावन आसा मोग थंयसर आसा मोग आनी मैपार थंयसर आसा देव सर्गाणी संसारा सोरस्ता देव जावन आसा मोग मोग राग करिना मोग वायट चिंतिना मोग बरें करता आसतना आपलोच फायदो लेखिना मोग राग करिना मोग वायट चिंतिना मोग बरें करता आसतना आपलोच फायदो लेखिना कैसर आसा मोग आनी मैपार थंयसर आसा देव सर्गाणी संसारा सोरस्ता देव जावन आसा मोग मोगाळ पुता सोवे आमकां मर्या शिवाती आमकां जेजूच्या बोपोयतासा दी आशिर्वाद भुरग्यांक तुज्या भलायकेचे माये आम्हा बसो विनंती कर दर्या शुक्रा आम्हा बसो विनंती कर भगवान तुझे करवे निरंकार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांनी बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमेन.